मनुष्य कुळासो रक्षक जेसू तुका आपोय असा तुका आपोय तसा सगळं म्हणूया मनुष्य कुळासो रक्षक जेसू तुका आपोय तसा तुका आपोय तसा कष्टानी नष्टा सांभाळल्यानो मोतीची ईसा भोगतेल्यानो कष्टानी नष्टा सांभाळल्यानो मोतीची ईसा भोगतेल्यानो शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा तुमका तो आपोय तसा शांतीच्या बंदरात आपल्या गोपा तुमका तो आपोय तसा मनुष्य कुळासो रक्षक जेसू तुका आपोय तसा तुका आपोय तसा चकमका बुडवण्याच्या भरवस सांडून रडून बसच्या पादकाच्या कणका बुडवण्याच्या भरवस सांडून रडून बसच्या विश्वास पाको रक्षण दिवच्या तुमका तो आपोय तसा विश्वास पाकोन रक्षण दिवच्या तुमका तो आपोय तसा मनुष्य कुळासो रक्षक जेसू तुका आपोय तसा तुका आपोय तसा बागलार रावला राखोन आमका स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा बागलार रावला राखोन आमका स्वागत दिवच्या सर्गी सुखा दैविक ताजो मधुर ताळो आपले तो आपोय तसा दैविक ताजो मधुर ताळो आपले तो आपोय तसा मनुष्य कुळासो रक्षक जेसू तुका आपोय तसा तुका आपोय तसा मनुष्य कुळासो रक्षक जेसू तुका आपोय तसा तुका आपोय तसा
तुका आपयतसा म्हाका आपयतसा हालेलुया 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 रदाम तुका सम्या बगडा तुका सम्या चे तुका सम्या नमान तुका सम्या वर्षितां तुका सम्या वर्णितां तुका सम्या हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मनशाकुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयता म्हाका तो आपयता काले करूं कश्टांनी नश्टांक सांपडल्ल्यांक मतीची इजा भोगतल्यांक शांतीच्या बंदराक आमकां तो आपयता संवसारांत आमी जायते फावटी राखचें आसता थोड्या वर्सां आदीं म्हजो सांगाती एकलो तो चेन्नई गेल्लो ताच्या वन्यन ताका आपयलें कित्याक म्हण सांगल्यार तिका परगांवाक USA वचूंक आसलें आनी देखून सांगाता तूं ये म्हणून आनी ती थंय गेल्या उपरांत पयल्यान कळीत आसलें मागीर तांकां पळोवंक मेळ्ळें सकाळीं 4 वरांचेर पांत्यार लोकांची लायन लागतली आनी ताज्या मागीर उबो रावंक जायनातल्यार तांणी कांय करचें आसलें म्हळ्यार फातोर दवरचें आसलें म्हळ्यार हो फातोर आपणें दवरला ती सर्ती येता आसतना तांणी मागीर आयल्यार थंयसर येवन रावचें सकाळीं पांत्यार 4 वरांचेर थंय विजा मेळच्या खातीर स्टॅम्प मारच्या खातीर राखून रावचें आसलें जायते फावटी आमी राखून रावता वेगवेगळ्या मनशांक आमकां पैन करूंक आसा जाल्यार एअरपोर्टाक वचूंक आसा जाल्यार रातीची सारकी न्हीद पडना वग्गी वचूंक आसल्यार ट्रेनाक वचूंक आसा जाल्यार वग्गींत वचून आमी बसता एखादो ट्रेन चुकल्यार आमकां राखना तें फ्लायट आमकां राखना चॅक इन जावंक आसा देखून पयलेंत वचून राखता पूण एक संगत येता आसतना मात्र आमी केदाळाय लेट तुमी हांगा आसल्ली न्ही पूण जायते फावटी आमच्या जिणेंत घडता तेका लागून म्हळ्यार सोम्याक मेळूंक वयचें म्हणटा आसतना आमसोरचें आनी वेळार वचून पावल्या पुरो म्हणून मागीर वेळ जाताच केदाळाय आमचो सोमी कशें म्हूण सांगल्यार तो आमकां राखता उरल्या सकट संदर्भांनी आमी आनी कोणाकी राखचें आनी कित्याकी राखचें पूण जेजू कालें करता म्हळ्यार तो आमकां राखता आनी आमकां तो आपयता ताज्या लागीं जायतो वेळ आसा हर एक व्यक्ती ताका गरजेची हर एक व्यक्ती जावं पुरो भलायकेवंतू भलायकी नातिल्लीं मनशां आनी ताज्या मागीर कितें संपन्मुलां आसलीं संपन्मुलां नातिल्लीं मनशां सक्तीवंत मनशां अस्कत मनशां ताका सगळ्यांक जाय आनी ताका देखून तो राखता आनी आपयता हें कांतार आमी गायलें मनशा कुळाचो रक्षक जेजू आमकां आपयता तो हेर सगळ्यांत विंगड कित्याक म्हळ्यार ह्या खातीर आमी सर्व मनशां केदाळाय हेरां मुखार आमची प्रामुख्यात आमी दाखोवंक पेसाडटा आमचें महत्व दाखोवंक आमी पेसाडटा आनी तां मागीर थोडे फावटी सांगता हेरां लागीं पूण जेजू कसो की म्हूण सांगल्यार तो हेरां मुखार आपली बडाय उलयना बागार तो ताची बडाई दाखयता आपल्या कालत्यापणा मुखांतर तो कालत्यापणा मुखांतर ताचें वडपण परगट करता हांगासर पळया तो उंड्याचो कुडको तातूंत तो हजार आसा आमच्या सर्वां खातीर कसो 2000 वर्सां आदीं आसलो तसोच तोच सोमी जेजू हांगा हजार आसा आमच्या मदेगांत आमकां तो राखून आसा पातकाच्या कणकांत बुडोवन आसच्यांक बरवसो सांडून बसच्यांक विश्वास फांकोवन रक्षण दिवच्याक आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत जायते निराशपण आमकां घडता कालेकल्यान सांगलें काले म्हूण सांगल्यार दीस उजवाडटा नंतर कितें की आपाशें कुना म्हणून सगळो दीस म्हजो फाट जालो म्हणून
मागीर थोडी अशें म्हणटात आज म्हजो दीस बरो जालो म्हणून दीस पाड जालो म्हणटली मस्त मनशां आसात तांच्या जिणेंत तांकां निरास आनी ताज्या मागीर सोलवणी ताज्या मागीर सकाळीं उठ्ठानाच कंत बेजाराय उठ्ठानाच अशें जावची मस्त मनशां आसात आमी हांगा आयल्या आज ब्रेस्तारा सालोरेसाक मान करूंक आनी ताजो वांटो जावन प्रमुख वांटो जावन आराधन करूंक सोम्या लागीं आमचो वेळ करसूंक आनी ताज्या मागीर आमची कंत बेजाराय ताज्या लागीं उसारूंक आमी हांगा आसा आमी हांगा आसा कित्याक म्हळ्यार एका पातयेणे वरवीं जेजू लागीं वेता आसतना तो आमचें मागणें आयकता तो आमकां जाप दिता त्या खातीर आमी हांगा धांवून येता सगळ्या हप्त्यांत जायतीं गणितां आमच्या जिणेंत घडटात संतोशाची बेजारायची दुखाची गणितां पूण ती सगळीं आमकां समाधान दिवंक शकनात आनी त्या पासोतू आमी ब्रेस्तार हांगा येता कित्याक म्हळ्यार हांगा आयिल्ले वरवीं आमच्या मतीक समाधान मेळटा आमकां तृप्ती मेळटा आनी त्या खातीर आमी हांगा येता आनी आमचो समी जेजू तो आमकां राखून रावता तो आमच्या काळजाच्या दारार बोडोवन आमकां तो जागयता आनी आमकां तो स्वागत दिता खंय स्वागत दिता तो स्वागत दिता सरानात आसल्या निवासांत आमकां निवास तयार करता सर्गींच्या राजाक तो आमकां आपयता आनी ह्या सोम्याक आज आमी हांगा मेळूंक आयल्या हो थोडो वेळ दोनपारां पर्यंत मिसा पर्यंत नोवेना पर्यंत आमी करचिता सगळ्या काळजान सगळ्या मनान आनी सगळ्या सत्तेन आमच्या सगळ्या जिवान आमी सोम्याची स्तुती करया ताका आमी अर्घ दिवया ताजी हुगडीक आमी गावया आनी अशें केल्ले वरवीं ताजें व्हडपण तें वाडना बगार आमीच ताज्या कुरपेंत वाडत वेता आमी मिसाच्या बलिदाना वेळार महास्तुती गायता आसतना एक महास्तुती चवथी आसा तातूंत आमकां पळोवंक मेळटा आमी तुजी वडवीक तुका आमी हरसिल्ले वरवीं तुजी वडवीक कांय बिलकूल सडना पूण आमी तुज्या कुरपेंत वाडत वेता आमी देवाच्या गुणांनी वाडटा ह्या सकाळच्या वेळार आमी हांगासर सांगत आसा सोम्याक स्तुती करूं ताका आराधन करूं आनी ह्या वरवीं ताची कुरपेंत आनी आशिर्वादां जोडूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गां तुका सोम्या जेजू Obrigado, tuka sumia Jesu. होकलाप तुका सोम्या जेजू Obrigado, tuka sumia Jesu. वंदन तुका सोम्या जेजू Vandan tuka sumia Jesu. महिमा तुका सोम्या जेजू Iman tuka sumia Jesu. आराधन तुका सोम्या जेजू Aradan tuka sumia Jesu. जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. अर्गां तुका सोम्या जेजू Obrigado, tuka sumia Jesu. होकलाप तुका सोम्या जेजू Obrigado, tuka sumia Jesu. वंदन तुका सोम्या जेजू Vandan tuka sumia Jesu. आराधन तुका सोम्या जेजू Aradan tuka sumia Jesu. महिमा तुका सोम्या जेजू Mahima tuka sumia Jesu. हालेलुया Hallelujah. परत हे पोटी गीत गावन सोम्याची स्तुती आमी करया तुमच्या बुकांत सोम्याची स्तुती पांग संको 40 देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रियक देवा महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रियक देवा महिमा देवा बापा महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रियक देवा महिमा देवा बाप महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रियक देवा महिमा ओड़ा संतोषान और जागल बारान ओड़ा संतोषान और जागल बारान देवा बापाक स्तुती करून पावया महिमा देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रियक देवा महिमा देवा बापाक महिमा जेजू सोम्या महिमा पवित्रत्म्याक महिमा त्रियक देवा महिमा
pasan Karya bhavatan Mogamai pasan Karya bhavatan Jesus somya koklik kusan Karya mahima Jesus somya koklik kusan Karya mahima Deva Baba Mahima, Jesus Somya Mahima, Povitatva Mahima, Triyek Deva Mahima, Deva Baba Mahima, Jesus Somya Mahima, Povitatva Mahima, Triyek Deva Mahima. मधुर संगीतान रंगीत गायना संगता मधुर संगीतान रंगीत गायना पवित्रत्व खरसून आम्ही गाऊया महिमा पवित्रत्व खरसून आम्ही गाऊया महिमा देवा बाबा महिमा Jesus सोम्या महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा देवा बापा महिमा Jesus सोम्या महिमा पवित्रत्व महिमा त्रिएक देवा महिमा Alleluia 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 Rigan Jesu Gulam Jesu Mahima Jesu Stuti Jesu Chid God Jesu Alleluia 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise you Jesus Hallelujah Hallelujah उबर लगडेच आम्ही कशें त्रिएक देवाक महिमा वाकाणली त्याच प्रमाणे आम्ही उतरांनी सोम्याक हरसिया ताणें आमकां उलोवचें देणें दिलां आमच्या भोंवतणी आमी पळयल्यार सगळी सृश्टी जें कितें आसा तें सगळें तांच्या विधानांनी आनी तांच्या अस्तित्वा मारिफात देवाक वाखाणटा आनी अर्घां दिता आमी ह्या सकाळच्या वेळार हांगासर सांगता जमलेल्या वेळार आमकां रचलेल्या देवाक आमी अर्घां दिवया ताची स्तुती आमी करया जावं पुरो आमच्या भोंवतणी आसचीं झाडां आनी फुलां तांची सोबाई प्रसारता आसतना ती देवाक महिमा दितात वाखाणटात भोव पांत्यार आमी जर तर कान दिले जाल्यार आमी उठच्या आदींच सुकणीं सावजां तांच्या थाळ्यांनी तो दीस फावो केल्या देवाक अर्घां दितात हर एक वस्तू आपापल्या अस्तित्वान देवाक वाखाणटा आनी आमी मनशां देवान रचलेलीं ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन रचनेच्या त्या भागांत आमी पळयता देवान मनशाक रचलो सोव्या दिसा अकरेक ताणें रचलो सगळें आसा केल्या उपरांत रचून जाल्या उपरांत निमाणें ताणें मनशाक रचलो कितली वर्ती जाणवाय देवाची मनशाक कितें गरज आसा तें सगळी ताणें रचल्या उपरांत निमाणें ताणें मनशाक रचलो दोन अर्थांनी आमी पळयता एक मनशाक कितें जाय तें सगळें पयलें देवान रचलें आनी उपरांत मनशाक रचलो दुसरें रचले हर एक रचने प्रास देवान मनशाक वूंस रचना करून रचली हेरांक पळोवन समजोवंक अर्थ करूंक आनी तशेंच देवाक महिमा दिवंक गरज आसची वाच्या सकत देवान मनशांक आमकां दिल्या आनी त्या देखून आमी देवाक हरसिया ह्या सक्तांनी हरसिल्या प्रास चड रितीन सर्गींच्या बापा सांगता म्हणया सर्गींच्या बापा तुवें आमकां रचल्या खातीर तुवें आमकां रचल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता
आमी तुका अर्गां दिता सगळो संसार रचता आसतना सगळो संसार आसतना ह्या संसारांतले सगळे जिवी ह्या सगळ्या संसाराची सगळी जिवी आनी सगळे वस्तू आनी सगळ्यो वस्तू तुवें रचल्या उपरांत तुवें रचलेल्या उपरांत मनशाक तुवें रचलोय मनशाक तुवें रचलोय तुज्या सारके असो तुज्याच सारक्याचो आनी स्वरूप असो करून आनी रचलोय स्वरूप तुवें रचलोय मनशाक मनशाक उलोवपाचें देणें तुवें दिलें उलो मारचें तेणें तुवें दिलें सर्गीच्या बापा सर्गीच्या बापा आदांक आनी एवेक आदांक आनी एवेक तुज्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचले बरी तुज्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचलें तरी आमकांय तुवें रचलाय आमकां तुवें रचलाय तुजो जीव तुजो जीव आमचे भितर तुवें घालाय आमचे भितर तुवें घालाय आमी केवल आमी केवळ कूड मात्र न्ही कूड मात न्ही बगर तुजो आत्मोय बगार तुजो आत्मोय आमचे भितर आसा आमच्या भितर आसा हर एका दिसा हर एका दिसा आमकां तूं जागयताय आमकां तूं जागयताय हर एका दिसा हर एका दिसा आमकां गरज आसचें आमकां गरज आसचें खाण जेवण खाण जेवण पिवन मुस्तायकी मुस्तायकी रावंक गरज आसचें घर आनी हें सक्कर तूं आमकां आनी सक्कर तूं आमकां वदक सून दिताय वदक सून दिताय सर्गीच्या बापा सर्गीच्या बापा आमी तुका अर्गां दिता तुका आमी अर्गां दिता आमकां तुवें रचल्या पासो तूं आमकां तुवें रचलेल्या आज पासून पर्यंत आमकां सांबाळल्या खातीर आज पर्यंत तुवें आमकां सांबाळले खातीर सर्गीच्या बापा सर्गीच्या बापा आमची सोडवण करच्या खातीर तुज्या सपुताक तुज्या सपुताक ह्या संवसारांत तुवें ह्या धाडलोय संवसाराक तुवें धाडलोय तुज्या पुतान तुज्या पुतान आपल्या मरणान जिवंतपणा वरवीं आपल्या मरणाने जिवंतपणा वरवीं आमची सोडवण केली आमची सोडवण केली तुजो पूत तुजो गुट आपले मिसांव सोंपोवन आमच्या मिसांव सोंपोवन तुजे थंय फाटी परत येता आसतना तुजे ते आमी फाटीं परतात आसतना पवित्र आत्म्याक तुज्या आमचेर पवित्र ताणें पाठयलो आमचेर तूं फांकय ह्या पवित्र आत्म्यान तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां सक्टांकी आमकां सगळ्यांकी जीव दिला जीव दिला सांगत आस सांगत आस दैवीक सकत आमकां दिल्या दैवीक संगत आमकां दिल्या ह्या पासो तूं आमी तुका आमी तुका तीन वाजता दीन वाजता तुका त्रिएक देवाक तुका त्रिएक देवाक आमी प्रणिपात करता आमी प्रणिपात करता आमकां आमी समर्पण दिता आमी तुका समर्पण आमचें दिता समर्पण आमचें समर्पण मानून घे मानून घे आनी आमकां तुजी आनी आमकां तुजी विस्तार आशिर्वादां वेसनार आशिर्वादां भरपूर मापान दी म्हूण मागता भरपूर मापान दी म्हूण आमी मागता हालेलुया 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 मोगाळ सुमये जेजू मोगाळ. आयच्या ह्या दिसा आमी हांगासर सांगाता मेळ्ळ्या वेळार ह्या सकाळच्या वेळार तुजी स्तुती आराधन करता आसतना धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक हांगासर जमा जाल्ल्या सर्वांचेर मोगाळ बापा आज आमी मागता तुज्या लागीं हांगासर आयलेल्या सर भक्तिकांचेर तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत धाड तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत वाळाशी कर हांगा आयल्या हर एकल्यांकी तुज्या कृपे देण्याने बर तुज्या पुतान ह्या संवसारांत आयल्या वेळार आमी तुजें आराधन करूंक आमकां ताणें शिकयलां सगळ्या काळजान सगळ्या मनान सगळ्या आत्म्यान सगळ्या सक्तेन आमी तुजी स्तुती करूंक आमकां ताणें उलो दिला तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय वळोन येवं दी आनी आराधनाच्या वेळार आनी तशेंच मिसाच्या बलिदानांत नव्यानाच्या वेळार आमच्या पुरत्या काळजान पुरत्या सक्तेन आनी पुरत्या मनान आनी सगळ्या सक्तेन आमी आमच्या काळजान तावन तुका हरसूंक आमकां जाय याची कृपा दी तुज्या पवित्र आत्म्या सकत आमच्या थंय वळोन येवं दी हालेलुया 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 सुमये जेजू धाड तुज्या पवित्र आत्म्याक आमच्या हर एकल्याचेर आमकां सुटसुडीत कर आमच्या जिवाच्या खणाखणांनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे सकत वळोन येवं दी आमी वर्त उर्बेन आनी उमेदीन आमच्या जिवांत कितेंच फाटी दवरनासतना आमी आमच्या सगळ्या जिवितांत आमी तुजी स्तुती करूंक आमकां फावो कर आमच्या जिणेच्या हर एका भागात हांव आमच्या जिवाच्या हर एका भागात हांव कुडीत हांव आनी तशेंच आत्म्यांत हांव संपूर्ण रितीन तुजी स्तुती करूं निरंतर स्तुती करूं आराधन करूंक आमकां फावो कर सर्गीच्या राजांत कशें दूत सांत भक्त तुका निरंतरी स्तुती करतात की त्याच प्रमाणे तांच्या ताळ्याक आमचेय ताळे मेळून ह्या वेळार आमी तुजी स्तुती करता आराधन करता आमचे स्तुती आराधन तूं मानून घे सुमया
पवित्र में गायन करिया 504 पेज नंबर 104. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕರುಣಿಸಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬೇಡುವೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ
हे पवित्र आत्मा ये आमच्या मध्ये हे देवोनी ये आमच्या मध्ये हांगासर जमा जाल्या हर एका भक्तिका मध्ये देवोनी ये हे पवित्र आत्म्या तू देवान आयिल्ल्या वेळार शिसांत थंय आसले भिरांत पयस गेली धैर्यान ते भरले आणि वचून सोम्याक प्रगट करूंक लागले हे पवित्र आत्म्या तू आमच्या वयर देवान येता आसतना सोम्याक आमचो सोडवणदार म्हणून प्रगट करून तू आमकां प्रेरीत करताय आमकां गरजाचे धैर्य दिताय आमकां गरजाचे सकत तू दिताय आमचे जीव तू सुटयताय हे पवित्र आत्मा हे देवोन ये आमच्या हर एकल्याच्या वयर देवोन ये हे पवित्र आत्मा देवोन ये आमच्या हर एकल्याच्या जीवा भितर देवोन ये आमच्या काळजांत आनी मनांत आमच्या जीवाच्या खणाखणांत देवोन ये आनी आमी हर एकल्यांनी पुर्त्या मनान पुर्त्या काळजान आनी पुर्त्या सत्तेन आमी सोम्याक आमचो सोडवणदार म्हणून प्रगट करूंक आमकां गरजाची सकत देवोन दी हे पवित्र आत्मा देवोन ये आमच्या हर एकल्याचेर आमचे मत उजवाडाय आनी तशेंच आमची वाच्या सकत सुटाय हे पवित्र आत्म्या आनी आमी उक्त्यान सगळ्या काळजान आनी सांगत आस आमी सोम्याक लोकां मुखार संवसारा मुखार प्रगट करूंक आमकां गरजाची सकत दी हे पवित्र आत्म्या तू पवित्र सभा सोडून व्हरताय भाग्यवंत मनशांक तू प्रेरीत करताय आणि तशेंच भिवकऱ्यांची भिरांत पयस करण सोम्या जेजू क्रिस्ताक प्रगट करून तू आमकां लाभयताय तुजी सकत हे पवित्र आत्म्या आमच्या मतीक उजवाड दी आमी कितें आयकत आहोत आनी कितें आमी पळयत आहोत तांतूं देवाची हजाराती सोम्या जेजू क्रिस्ताची हजाराती वळखूंक आमकां फावो कर पवित्र आत्म्या देवोन ये हांगासर आसले सर्व ये पवित्र आत्मा देवोन ये पवित्र आत्मा देवोन ये हांगासर हालेलुया पवित्र आत्मा ये पवित्र आत्मा देवोन ये हांगासर आसल्या सकट भक्तिकांचेर काळजा मनां तांची उक्ती कर पवित्र आत्मा देवोन ये सकट आमच्या भाव भयणीची काळजा मनां उगड तांच्या थंय तुजी सकत भर तांच्या जीवाच्या खणाखणांनी तुजी सकत देवोन दी पवित्र आत्म्या तांच्या जीवाच्या खणाखणांनी पवित्र आत्म्या तुजी सकत देवोन दी हे पवित्र आत्म्या आमच्या हर एकल्याचेर देवोन ये हे पवित्र आत्म्या आमकां तुझ्या कृपे देण्यानी बर तुझ्या सक्त्यान आमकां बर तुझ्या देण्यानी आमकां बर पवित्र आत्म्या हालेलुया 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 आमच्या भितर असलेल्या सकट वाईट शक्ती हालेलुया 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 प्रेज जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया और गॉड गॉड जीसस ओ गॉड टू गॉड जीसस महिमा गॉड जीसस पवित्र आत्मा देवोन ये मुझे मुझे करो चेक हालेलुया 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 मोगाच्या भाऊ भयणीनो आमी हर्षांचे बरीत ह्या ब्रेस्तारा सांगाता जमल्या आमचो पात्रोन मार्तीर सालोरेस हाका मान करच्या उद्देशान आमी आयल्या आनी सांगत आसा ताज्या मजतीन उपकार मागोवंक आनी ताज्या मजतीन आमकां कितें उपकार मेळ्ळा त्या पासून उपकार बावडूंक आमी हांगा आयल्या आनी आमी हांगा आसा पवित्र एवकरिस्ता मुखार ज्या सोम्याक सान लोरेसान आपलो सोडवणदार म्हणून मानून घेतलो आनी ताणें शिकयल्ली ती शिकवण सारक्या रितीन अर्थ करना दुबळी जावन आसात देवाची आस्त म्हणून आपल्या कर्ण्यांनी दाखयल्लो सालोरेस ताणें सोम्याक बऱ्या रितीन समजून घेतलें आनी ताका देखून तो मार्तीर मरूंक फाटीं सोरोना सालोरेसाक आनी तशें संवसारांतल्या जायत्या सांता भक्तां मार्तीरां प्रेरीत केल्लो सोमी जेजू आज आमच्या मदें हांगासर आसा आमकां तो पळयता आनी आमकां तो आयकता आमी ताज्या मुखार बसून आसा केदें वर्तें बाग मनीस रानां मोल्यान येताले गुडे दोंगर सोडून येताले मरुभुमीक येताले देवाची भेट करूंक आनी सोमी जेजू आमचो सोडवणदार हांगासर आमचे मदेगात आसा आमची भेट करून तो आयला आमी चिंतव जाल्यार आमी सोम्याची भेट करूंक आयला म्हणून ताज्या सडीत मापान तो आमची भेट करूंक आयला आनी देखून तो आमकां हांगासर राखून आसा आमी सोम्याक दिवच्या काणिके प्रसड वर्ती काणीक तो आमकां दिता ताजें हजारपण ताजें आशिर्वादां तो आमकां दिता ताजी कूड आनी रगत तो आमकां दिता ताजी उतर आमकां दिता
आम्ही विंचून काढलेली परसा, देवाने इस्रायल परजे विंचून काढलेली. जेजू या संवसारांत आयले म्हळ्यार ताणें आमकां सगळ्यांक विंचून काडून नवी इस्रायल परजा केल्या. देखून आमी हांगा आसाव सोम्याची स्तुती गावूं, आराधन करूं, ताजी होकळीक गावूं. सामान्य जावन सकाळी उठचें अलार्म जाता आसतना इतल्याच वेळार म्हणून अलार्म सेट कर दवरचें आनी तें जागयता. प्रोवायडेड आमी जीव आसल्यार नात्यार ते अलार्म खंयच्याक उपकार पडना. आज सकाळी अलार्म जावच्या पयल्यान ते एक फोन आयले म्हाका. कितें विचित्र गे म्हूण चिंतलें. मागीर पळयता आसतना ती खबर मरणाची. एका वळखीच्या व्यक्तीन म्हाका फोन केलें. आमच्या भोंवतणी फाटल्या 2 वर्सांनी आमी पळयलें जाल्यार आमी चिंतीनात तेली मस्तू मनशां आज आमच्या मदें नात. तांच्या तरणाटपणार मध्यम प्रायाचेर ती ह्या संवसाराक आदेवस मागून मुखार गेल्या. केदां एक औचित्य मरण आयलें जाल्यार आमकां तें स्विकार करून बारीक कश्ट जातात. कोणी हांतुळणार आसल्यार आनी मागीर तांची सेवा करणं सबार तेंप कश्टांत आसल्यार मरण पावल्या दूख भोगता. पूण कोण मनीस औचित्य मरता त्या दाळा तें दूख ताजी तीव्रता आनी ताजी गुंड आयिल्ली चड आसता. देखून तें जिरोवंक आनी स्विकार करूंक आनी ताजे मागीर तें दूख गूण जाय जाल्यार मस्त वेळ लागता. आनी आमच्या मदीं जर तर कोणी तरणाटी मनशां मरतीत जाल्यार तें दूख जिरोवंक मस्तू तेंप जाय पडटा. इल्लो न्ही, वेळ लागता मस्तो. आनी ताज्या की वायट कितें म्हूण सांगल्यार खंय एका दोळा ल्हान भुरगीं मरतीत जाल्यार तांच्या आवय बापायचें दूख कठीण आसता. तांकां तें स्विकार करूंक जायना. फाटल्या दिसांनी एक मरण जाल्ल्या वेळार एका व्यक्तीन त्या घरच्या दुखांत आसलेल्या वडीलनीक बुजयलें समाधान खाणगे म्हणून. आनी तिच्या आकांतान म्हूण सांगल्यार चिंतनांतलें घडीत तिणें विचारलें, तूं समाधान खाणगे म्हणून म्हाका सांगताय. पूण तितलें सुलाभ ना समाधान खाणगे, तितलें सुलाभ ना. उलयता उलयता आसतना मागीर तिणें म्हळें काल्या म्हणून सांगलें, खाली देव मात्र म्हाका समाधान दिवंक शकता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कोणी मरण पावल्या वेळार दुखांत आसल्या वेळार आमी बुजयता. आमकां समजोवच्या अर्थान आमी बुजयता. पूण अकरेक आमकां भोगता. कित्याक म्हूण सांगलें सांगल्या उपरांत परत्यान परत्यान सांगल्या उपरांत दुखांत आसलीं मनशां तशेंच आसता. तांचें दूख तितले वग्गी तें निवना आनी ताजें मागीर थांबना. मागीर आमकां आसा येता भोगता. मागीर आमी काल करता. आमच्या लागीं उतरां मुख दिल्या उपरांत काल करता. आमी काल करता म्हळ्यार तेर्स म्हणया म्हणटा. आमी काल म्हणटा म्हूण जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकुया म्हणटा. आमच्या उतरांतावन मेळनासलेलें समाधान आनी ती बुजवण त्या मागण्यांतावन मेळटा. आनी त्या मागीर त्या देवाच्या उतरांतावन मेळटा. कोणी म्हणना मागचें नाका आतां हांव वगत बसता म्हूण कोणी म्हणना. देवाचें उतर आयकुचें नाका हांव म्हज्या इतल्याक बसता म्हाका सोडा म्हूण कोणी म्हणना. बगार मागणें करता आसतना खंयचोय व्यक्ती तो या ती समाधान खाण घेता मौनपणी आनी तें मागणें स्विकार करता. कित्याक म्हळ्यार त्या मागण्यांत आनी देवाच्या उतरांत मेळचें तें समाधान मनशाच्या उतरांनी मेळा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तुमी चिंतू पुरो. हांव काल्याक ह्या सकाळींच्या वेळार मरणाच्या विशयांत उलयता गे म्हणून. आमी आयिल्ले हांव सोम्याचें आराधन करूं, सालवरेसा मान करूं, मिसाचें बलिदान भेटोवंक. सकाळीं फुडें आराधन सुरू करता आसतना काल्या खातीर ह्या मरणा विशयांत हांव उलयता हांव गे म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एक व्हडलें लिसांव आसा. तें लिसांव कालें गे म्हणून सांगल्यार जर तर मनीस तांच्या मध्यम प्रायाचेर
अचानक मरता जाल्यार आनी कोणी तरणाट्या प्रायार मरता जाल्यार ताज्या उपरांत आनी कोणी ल्हान भुरगीं आसतना मरता जाल्यार आमकां खंयचेंय कारण ना आमी मरण आतां रावचे म्हणून आसा गी आमकां खंयचेंय कारण ना कोणें निघंट केलां आज आमी हांगा आसता म्हणून कोणें कन्फर्म केलां खंडी जावन आमी सगळ्यांनी चिंतिल्लें ब्रेस्तार दिसा आमी हांगासर नव्यानाक येता मागण्या घेता म्हणून पूण कोणें कन्फर्म केलां टिकेट काडल्या उपरांत खाली टिकेट काडल्या उपरांत पावना कन्फर्म करचें कोणें संबंद जाल्ल्या मनशांनी आमी हांगासर नव्यानाक येवंक म्हूण चिंतलां आमी प्लॅन केला पूण कन्फर्म कोणें केलां केलां कोणें म्हणी आमच्या हातांत ना कन्फर्मेशन कोणाच्या हातांत ना काल एकल्या कडेन मात कन्फर्मेशन आता सोम्या जेजू कडेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी हांगा आसा जेगी नाका म्हणून खाली सोम्यान मात कन्फर्म करीता दुसरें कोणें करूंक जायना कितली बलायक मनशां आमी आसल्यार कितली शक्तिवंत आमी आसल्यार आमी हांगासर ब्रेस्तार दिसा आसता म्हणून आमच्या कोणाय वरवीं कन्फर्मेशन करूंक जायना खाली जेजून देवान एकल्यान मात्र करी येता देखून हांवें ही घडितां सकाळींच्या वेळार उडासा काडली कित्याक म्हळ्यार आयचो दीस आमी चिंतिल्लें आमी प्लॅन केल्लें पूण आमी हांगा आसा कित्याक म्हळ्यार देवान आमकां तें फावो केलां देवान आमकां फावो केलां हो दीस आमच्या जिणेंत आमी जिवांत उठोवं या आमी सकाळींच्या वेळार उठोवं आनी हांगासर येवं आमकां हर एकल्यांकी एक संदेश आसा तो कसलो की म्हूण सांगल्यार जर तर ती मनशां मरत जाल्यार आमी खंडी जावन मरता आमी परमानंट हांगा रावना म्हणून आनी त्या देखून हो दीस आमकां फावो जाला जाल्यार देवान आमकां दिला जाल्यार एक वर्तेन देणें आमकां दिलां ताणें काल्याक म्हळ्यार ताजी स्तुती गावंक ताजें आराधन करूं आनी तशें ताजी होगलीक गावंक आमच्या भोंवतणी आसलीं सगळीं इंटलेक्च्युअल कॅपॅसिटी नातिल्लीं म्हूण सांगल्यार चिंची सकत नातिल्लीं सगळीं सुकणीं सावजां आनी ताच्या मागीर इतर सगळे वस्तू देवाची स्तुती तांच्या तांच्या ताळ्यान आनी तांच्या तांच्या अस्तित्वांत गावंक शकतात जाल्यार आमी मनशांनी कितले चड मापान आनी कितले गुणायेन आमकां रचलेल्या देवाची स्तुती आमी करनाका आपल्या मरणा आनी जिवंतपणा मारिफात आमची सोडवण केल्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची स्तुती आनी होगलीक आमी कितले चड मापान करनाका आनी परत एक सांगता आमी स्तुती आराधन केल्ले वरवीं आमकां कालें मेळटा म्हणल्यार सवाल आमच्या मतींत येता आमी स्तुती आराधन केल्ले वरवीं जेजू तो कांय व्हड जायना देव कांय व्हड जायना तो आसलो तसोच आसा संवसाराच्या आरंभार कितलो आसलो आज कितलो आसा आनी मुखार तितलोच आसता तो आमच्या स्तुती आराधना वरवीं तो कांय व्हड जायना तो आसले बरीच आसता पूण जाता कालें म्हळ्यार आमी ताच्या गुणांनी वाडत वता कितले फावटी जेजूचें नांव आमी उसारता कितले फावटी देवाची होगलीक आमी गायता कितले फावटी वेगवेगळ्या उतरांनी देवाची जाणवाई आनी तशेंच ताजें तोरपण आमी उसारता आनी गायता तितल्या मापान आमी आमच्या जिणेंत वाडत वता ताच्या कृपेन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी स्तुती आराधन करचें देवाची व्हडवीक सोडोवच्या खातीर न्ही बगर आमी ताच्या कृपेंत वाडत वेच्या खातीर देखून कितली चड स्तुती आराधन आमी करता तितले चड आमी ताच्या कृपेंत ताच्या आशिर्वादांनी ताच्या बेसावांनी आमी सडटा मोगाच्या भाव भयणीन देवान आमकां ताळो दिला पोरू एक व्यक्ती मेळ्ळी दोगां तेगां आसात मेळोंक आयलीं नवीन मनशां आनी हांव उलयता आसतना एकली उलयतना हांवें विचारलें कितें गे म्हळें ताळो ताळो उलोवंक जायना म्हूण न्ही पूण थोडो तेंप उलोवंक जायना तिका येरवाळा उलयता दोगां जाणां उलयतात तिका मस्त भोगता हांवें उलयचें म्हणून पूण उलोवंक ताळो पडला उलोवंक येना आशा आसा मस्त उलोवंक सायन्स मात्र सिंबल्स मात्र देवान आमकां हर एकल्यांक ताळो दिला कालें करूं गाळी सोवंक न्ही गाळी सोवंक न्ही बगार ताजी स्तुती गावंक आनी ताच्या मागीर कितें गरजेचें आपणें कम्युनिकेट करूंक आमी आनी कडेन सांगूंक आनी कडेन पूण जायते फावटी ह्या वाच्या सक्तेचो दुरुपयोग जाता कालें करूंक म्हूण सांगल्यार आमी आनी कितें म्हूण एक गाळी सोवल्या वेळार मागीर आनी 4 जाणां विशयांत खबर उरलेल्या वेळार आनी तांकां टिका केल्ल्या वेळार मात्र मती समाधान मेळचें
पूण नीज उद्देश काले मनशाला देवान आमकां उलोवंक दिल्लें आनी फावो केल्लें काल्याक म्हणल्यार ताची स्तुती आनी आराधन करूं. आज आमी हांगा आसा सकाळीं आमी सांगता मेळ्ळी आनी देवाची स्तुती करी. आमच्या मागण्या वरवीं आमकां काल मेळटा. आमच्या मागण्या वरवीं काल मेळटा म्हळ्यार आमकां कळी जायना जावंक पुरो. एकलो प्रिचर ताका वेगवेगळी देणी आसली. गूण करचें देणें आसलें, देवाचें उतर विवरून सांगचें देणें आसलें, नमणे नमणेची देणी ताका. स्पिरिच्युअल मागण्याचो मनीस सगळ्यांक कळीत आसलें. ताज्या लागीं गेल्यार गूण जाता आनी बरेंपण जाता आनी त्या मागीर तो देवाचें उतर सांगता अशें म्हणून ताजे लागीं मागूंक आनी येतलें. एक दीस ताणें कालें केलें म्हूण सांगल्यार तो सक्रामेंता मुखार बसलो आनी ताणें मागीर ताणें अर्गां दिवंक सुरू केली आनी तो म्हणलो तुवें म्हाका देणें दिल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. म्हज्या मागण्या वरवीं कितले मनीस बरे जाल्यात आनी त्या मागीर कितले मनीस परिवर्तन जाल्यात आनी ताज्या उपरांत कितल्या जाणांक नवें जिवीत मेळ्ळां. हांव तुका अर्गां दितां म्हणून. आनी त्या मागीर तो वगत बसलो आनी त्या वेळार ताका एक ल्हानसो ताळो आयकलो ताज्या काळजान. तो कलो गे म्हूण सांगल्यार तुवें आत्तां सांगलें पळय इतल्या जाणांक बरें केलां आनी ताज्या मागीर इतलीं जाणां परिवर्तन जाल्यात म्हणून कशें कोत्ता हें तुका. ताका बार विचित्र दिसलें. अरे कालें आनी कोण आसा गे म्हणून. ताका तो म्हणलो अरे जाल्यार एका घरा एकलो सामान्य मनीस आसलें, सादो मनीस. ताका मस्तू पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ना ताका. तो मस्तू शिकोंक ना, इस्काला वचोना, पूण तो सदांय मागता. सदांय मागता, तुज्या खातीर मागता, तुजें मणियारपण बरें जावं दी म्हणून मागता. आनी त्या देखून तूं कितें अजापां करताय असलें करताय पळय तें त्या साद्या मनशाच्या मागण्या वरवीं तुजे वरवीं साध्य जाता. आमी हांगासर आसा मागोवंक. कोणाक वतो आमच्या ह्या मागण्या वरवीं कितल्या जाणांक बरेंपण जाता आमकां तें कळना जावंक पुरो. कोणाक वतो आमच्या खातीर आनी कितलीं मनशां इतर यात्री केंद्रांनी पुण्यक्षेत्रांनी आमच्या खातीर मागोवन आसात. कोणाक वतो आमच्या खातीर आनी खंयच्या कडेन मनशां तांच्या देव मंदिरांनी मागोवन आसात आनी ताजो फळ आमकां लाभता. आनी त्या देखून आमी हांगासर बसून मागता आसा सोम्या मुखार तो आमच्या मागण्या आयकता आनी ताज्या मागीर कोणाक गरज आसा आमच्या मागण्याची ताचो फळ तांकां पावसो करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी खंडी जावन आज हांगासर आमचे इरादे ते साव आमी हाडून आयल्या. आमकां हो उपकार जाय, तो उपकार जाय. बरें, देव आमच्या मागण्या आयकता. सोमी जेजू आमच्या मागण्या आयकता खंडी जावन. आनी त्या मागण्यांत एक वाक्य आमी कुडसिया. त्या वाक्याक म्हळ्यार आमच्या मागण्याची कोणाक गरज आसा सोम्या तांकांय तुज्या आशिर्वादांनी बर. आनी तो वळ खंडी जावन आमचे मागणे देवाक तें चड रुचतलें आनी आमच्या मागण्याक चड फळ मेळटलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. उबे रावन आनी एक गीत आमी गावया. तुमकां बूक दितली देखून हो बूक घेयात. पांचसंको 63:99 कंथार पांचसंको 63. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ
ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 63. ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಬಿಸಿಲಿರಲಿ ಮಳೆ ಇರಲಿ ಚಳಿ ಇರಲು ಯೇಸು ನನ್ನ ಕಾಯುವರು. ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಹಾಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ, ಭಯವನ್ನು ಪಡದೆ ಹಾಡುವೆನು ಈ ಲೋಕದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಅಭಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ. ಅಭಯವ ನೀಡೆಂದು ಬೇಡುವೆನು ಶ್ರೀ ಯೇಸು ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ. ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ. ಹಾಡುವೆನು ಬೇಡುವೆನು ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಭುವೇ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. ಆಲೇಲು ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ, ಆಲೇಲು ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ, ಆಲೇಲು ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ, ಆಲೇಲು ಆಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ 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 ಅಲ್ಲೇಲು ಆಲೇಲುಯಾ. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನಿರುವಾಗ ನನಗಾಗಿ ಯೇಸು ಜೀವಿಸುವಾಗ ನಾನಾತನನ್ನೇ ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಸ್ತುತಿಸುವೆನು ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ. आम्ही बसोनो देवाच्या उतराचेर नियाळ करया. पयलें कीर्तन 19:19. कीर्तन 19 तुमच्या लागीं कोणाय लागीं बायबल आसा तर तुमी कीर्तन 19 काडी येता. आनी हें कीर्तन 19वें
आमी सकाळच्या वेळार हांगा आसाव सोम्याची स्तुती आराधना करन आसाव कित्या खातीर आमी सोम्याची स्तुती आराधना करता आनी करूंक जाय ते ह्या किर्तनांत आमकां कळीत जाता हें किर्तन दावीद रायान तें कंपोज केल्लें ताचें किर्तन तें आनी तातूंत आमकां कांय पळोवंक मेळटा म्हळ्यार सृश्टींत आनी धर्मशास्त्रांत महिमा देवाची कशी ती आटापून आसा आनी ती आमी कशी वळख जाय आनी ती आमी कशी प्रगट करी जाय हाका जाप हें किर्तन आमकां दिता आनी हातूंत 3 भाग आसा त्या किर्तनांत पयलो भाग तो वोळ 1 तावन 6 पर्यंत ह्या प्रकृतेंत कशें वेगवेगळे संगती देवाची महिमा गायतात प्रगट करता म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा जाल्यार उरले 7 तावन 11 पर्यंत आमकां पळोवंक मेळटा देवाचें उतर कशें आमच्या मतीक उजवाड दिता देवाची नियमां पाळलेले वरवीं कशें आमकां बरेंपण लाभता त्या विशयान आमकां पळोवंक मेळटा आनी तशेंच निमाणे भागांत 12 तावन 14 पर्यंत आमकां ह्या किर्तनांत पळोवंक मेळटा कशें मनशान गर्वाक वळाक जायनाये म्हणून देखून आमी हो पयलें 3 भाग पळोवया आनी उपरांत दुसरे हेर 2 भाग पळोवया किर्तन 19 वोळ 12 तें तावन पूण आपल्यो सुसुकी कोणाक दिसतस मुखार लास्ट मुसो म्हजे गुप्त गुन्यांव म्हाका बोगसी तुज्या सेवकाक गर्वांतलोय राख तें म्हजेर अधिकार चलयना साव अशें हांव निश्कळंक जातलो व्हड पातकांतलो मेकळो जातलो म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाची चिंता तुका मानवो सर्वेस्परा म्हज्या कडपा म्हज्या तारोका दावीद राय मस्त झुजां ताणें केल्ली ताच्या भोंवतणीच्या सर राजांचेर ताणें जीक आपणायली झुजां कर आनी असो एकलो राय इस्रायलांत महान राय कित्याक म्हळ्यार ताणें झुजां करन जीक आपणायलें म्हणल्या खातीर न्ही झुजां ताणें मस्त केल्लीं आनी ताच्या मागीर इस्रायल राजय ताणें स्थापन केल्लें आजुनी इस्रायलांत दावीद राय महान राय तो महान काल्याक म्हळ्यार ह्या खातीर ताची उतरां पळया तो काल म्हणटा म्हळ्यार तुज्या सेवकाक गर्वांतलो राख एकलो राय तो काल्याक म्हळ्यार ताज्या राज्यान ताच्या सगळ्या पर्जे वयर तो धनी आनी ताणें कितेंय करी येता ताका कोणी विसारतलो ना सगळो अधिकार ताज्या हातांत आसा आनी कोणी ताका आयकनातल्यार ताणें ताका तक्षण थंय तावन निकळाव येता आनी ताका देखून काल करता म्हळ्यार सगळे मनीस भोंवतणी आसले सगळे ते तकले हालयतात कशें आमच्या सरकारांत आनी ताच्या मागीर आमच्या भोंवतणी घडटा तशेंच रायांच्या भोंवतणी आसल्या मनशांनी तेंत करचें आनी हो राय काल करता म्हळ्यार आपणाक इतलो अधिकार आसा जाल्यारय आनी ताच्या मागीर इतली झुजां करून जीक जोडल्या जाल्यार तो काल करता म्हूण सांगल्यार तुज्या सेवकाक तो काल म्हणना म्हळ्यार हांव राय म्हणना देवा मुखार तो काल म्हणटा म्हळ्यार तुज्या सेवकाक वळखून घेता तो आपूण देवाचो सेवक म्हणून आनी तो म्हणटा तुज्या सेवकाक गर्वांतलो राख तें गर्व म्हजेर अधिकार चलयना जावं अधिकार चलयना जावं गर्व केदां एकलो मनीस चिंतिनांतले बरी वचून व्हडल्या हुद्द्याक आनी स्थानां पावता गे तो वळखान जाता म्हळ्यार आपापी म्हळ्यार मनशां ताज्या लागीं येवन सर म्हणटा आसतना मॅडम म्हणटा आसतना आनी ताज्या उपरांत ताज्या लागीं उपकार मागोवंक येता आसतना ताणें चिंतिनांतलेले बरीच ताज्या मोती भितर एका रितीचो गर्व भरता आनी ताका भक्त खाल्या म्हळ्यार हांव इम्पॉर्टंट सक्कडांनी म्हज्या लागीं येजे म्हज्या लागीं आयल्या शिवाय तांकां कांय करूंक जायना आपापी चिंतून न्ही एक स्थानाक वचून पावले म्हणटात तें स्थान ताका काय करता म्हळ्यार ताका कुर्ड करून दवरता ताका तो या ती गर्व पडटा आनी ती ताजी आव्हानां ती मनीस केदां कश्ट काडून काम करता तो मुखार वता आनी वयर सरता केदां मनीस त्या स्थानाक वचून पावता आनी समजना काल्याक म्हळ्यार हें स्थान परमनंट न्ही म्हणून ताच्या बदलाक तो ताका परमनंट कर्ण काण घेता
ती ताजी आव्हानां ती पडोवंक सुरू जाता. पूण हो राई दावीद तो त्या स्थानाक वर्त्या स्थानाक पावलो जाल्यार ताच्या लागीं कालतेपण आसलें. देवा मुखार आपणाक तो सेवाक म्हणून आपणाक उलो करता आनी ताजे मागीर तो म्हणटा म्हाका गर्वाक पडोवन दिनाका, गर्वा पडोवन दिवं नाका. मस्त मनशान आमी असल्या महान मनशान तावन शिकूंक आसा. ताणें वायटी केला, देवाळ बांदूंक येता आसतना देवान म्हणत ताका तुवें बांदचें नाका, कित्याक म्हळ्यार तुज्या हातांत मस्तू रगता, कितलें जाय तितलें झुजां केलें, मस्तू मनीस मरण पावल्यार तुवें देवाळ बांदचें नाका. दावीद रायाक देवान सांगलें तुवें देवाळ बांदचें नाका. पूण देवाक तो मान व्हरलो राय, कित्याक म्हळ्यार ह्या खातीर तो कालतो आनी आपणाकच कालतो करून कान घेता तो. अशें हांव निश्कळंक जातालो, व्हड पातकांतलो मेकळो जातलो. ताजो उद्देश म्हळ्यार कालेंग म्हण सांगल्यार म्हाका तुवें गर्वा पडोवन दिनातल्या वेळार हांव कालें जातलो म्हळ्यार व्हड पातकांतून पयस रावतलो, निश्कळंक उरतलो. ताकाय आशा आसली. थोडे फावटी मनशांक कालें जाता म्हळ्यार तांच्या स्वाकुशेंनी भागार खंयच्याय एका संदिग्ध परिस्थितीक लागून नाका जाल्लें काम तांकां करीचें पडटा. पूण भितरल्या भितर कोशेरतान कांत येता हांवें केल्लें सारकें न्ही म्हणून. देखून ह्या रायाक झुजां करून मस्तू मनशांक ताणें जिवेशी मारलें परोक्ष रितीन. मस्तू जाणां विधवी जाल्लीं, मस्तू भुरगीं अनाथ जाल्लीं, राज कितें स्थापन केल्लें. पूण ताकाय भितर भोगतालें कालेंग म्हण सांगल्यार हें सारकें न्ही म्हणून पातक. आनी ताका देखून तो देवा लागीं बोक्साने मागता, आपणाक कालतो कर म्हूण सांगता. आमकां मस्तू फावटी हें चिंतप दाविदान देवा लागीं मागलें आमकां मस्तू गरजेचें तें. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां, म्हज्या काळजाची चिंतना तुका मानवो सर्वेस्परा, म्हज्या कडपा आनी म्हज्या तारका. तो देवा काले म्हणटा म्हळ्यार म्हजें कडप आनी म्हजें तारक म्हूण सांगल्यार ताजो थारो ताजी पातयेण खंय आसा म्हळ्यार देवाचेर आसा. ताजी पातयेण खंय आसा म्हळ्यार देवाच्या सक्तेचेर आसा, आपणाच्या सक्ते वयर न्ही. हांवें वडलो सुरवेर ह्या वेगवेगळ्या मरणा विशयांत उल्लेख केलो. तुमी मायकल जॅक्सन हाचें नांव आयकलां जावंक पुरो. नांवार्थीक पॉप सिंगर. तो एक निग्रो पूण बरो ताळो आसलो ताका. पूण कितें जालें म्हूण सांगल्यार तें गायत गायत तो पॉप्युलर म्हळ्यार फेमस जाता आसतना ताका बगलें कालें म्हळ्यार ही काळी कात सारकी न्ही म्हणून. देखून ताणें कालें केलें म्हळ्यार संपूर्ण रितीन ताकाच ताणें गोरो करून काण गेलो, प्लास्टीक सर्जरी. आनी ताजे उपरांत प्राय वेता वेता आसतना ती कात निकळून येवची लक्षणां दिसता आसतना ताका भिरांत उब जाली. एका वेळार मायकल जॅक्सन म्हूण सांगल्यार सगळ्या संवसारान नांवार्थीक मनीस. ताचें खंय कॉन्सर्ट आसा म्हूण सांगल्यार लोक भरतालो. पूण क्रमेण ताच्या जिणेंत भायल्यान गोरो पूण भितर ताका मस्त भोगतालें. एका रितीचें आपधैर्य ताचे भितर आसलें. आनी ताणें कालें केल्लें म्हूण सांगल्यार एक 12 धाकट्यारांक ताज्या घरा परमनंट दवरलें. पयसो तितलो आसलो ताज्या लागीं. ताजी आशा आसली कालें म्हळ्यार 150 वर्सां आपणें वांस जाय म्हणून. सगळ्यांच्या की चड लांब हांव म्हळ्यार 100 आनी ते 112 125 म्हणटात. गुत्तू ना कांय तोडी आसो बरो, कोणें तांची बर्थ सर्टिफिकेट दवरल्या म्हूण गुत्तू ना, पूण म्हणटात तशें. पूण हाका एक आशा आसली कालें म्हळ्यार आपणें 150 वर्सां वांस जाय. आनी सांगात असं पळयतना बघतालें ताका ही कात काय निकळून येता कोणा म्हणून. आनी देखून ताणें 12 धाकटेर परमनंट ताच्या घरांत दवरले. स्पेशलिस्ट आमी चिंतता तांकां कितलो खर्च लागतलो की म्हणून. आनी ताज्या उपरांत कालें केलें म्हळ्यार 15 जण ताज्या घरा दिसपडतें ताजी सेवा करूं. ताजें खाण जेवण उदक नितळाई आनी ताज्या मागीर हेर कितें आसा 15 जण ताजी सेवा करूं. एकलो मनीस 12 धाकटेर ताका आनी त्या मागीर 15 मनीस ताजी सेवा करूं. तितलो पयसो आसलो. आनी आशा पळय हांवें 150 वर्सां वांस जाय म्हणून. आनी दुसरें घालें म्हळ्यार खंय एका दोळा खंयच्या कारणां लागून देहांतलो शरिरांतलो खंयचो एक भाग फंक्शन जायना म्हूण चिंतया. ताणें इतले मनीस रेडी करून दवरले की एका दोळ किडनी गेल्यार किडनी रिप्लेसमेंटाक मनशां तयार करून दवरलें दानीक. लंग्स गेले जाल्यार लंग्स रिप्लेसमेंटाक मनशांक तयार करून दवरले.
लिव्हर गेल्यार लिव्हर काण घेवंक दानीक रेडी करून दवरले पयशे पुरो दिवन सगळे. दोन 2009 इस्व्यांत जूनाचे 24 तारीखेर 50 वर्सां जातानाच मेलो. कितली बंदोबस्ती केली पळय ताणें. 150 वर्सां वांसजे आनी ते वांच्या खातीर 12 दाक्तेर 15 सेवाक आनी ताज्या मागीर हर एक बाग दान दिवंक काले म्हण सारा दानी दुडू जाय तितलो आसलो. ताज्या तकले भितर एक चिंतप गेल्लें कालेंगे म्हूण सांगल्यार ताणें ताकाच देव करून घाण गेलो. गेल्ले कडेन मायकल जॅक्सन ताजे फोटे ताणें तर पळयले भारी खुशी जाली. लोकांनी रास पडचे हें पळयतना ताणें कांय चिंतलें कोणना संवसारांतलो देव म्हळ्यार हांव तूं म्हणून. आनी ताणें तशें तें राखून दवरच्या खातीर तितली बंदोबस्त केली. पूण 50 वर्सां जातानांत तो मरण पावलो. आमी बारांनी 100 दाक्तेरांकी दवर येता कांय तोंदरे कांय ना. थोड्या मनशां कडेन तितली आस्त बदिकी आसा पयशे आसा पूण हांवूक मात्र दिजे कोणें देवान. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांवूक मात्र आमच्या कडेन ना. धन धिरव्या आसूं पुरो पयशे आसूं पुरो हांवूक मात्र आसचें देवा कडेन. देखून आमी देवा मुखार खालते जायचे ह्या खातीर दावीद राई ताकाय कांय 100 दाक्तेरां दवरिता कित्याक म्हळ्यार तो राईत. पूण ताणें कालें करूना म्हळ्यार तसली बंदोबस्त करूं नासली. ताज्या बदला तो कालें म्हणटा म्हळ्यार तुज्या सेवाकाक तो म्हणटा तुज्या सेवाकाक तो आपणाचें खालतेपण वळखून घेता आनी म्हाका गर्वाक एक पडोवन दिनाका. कित्याक म्हळ्यार गर्व मनशाक तक्षणा व्हरून धरणीक आपटिता. देखून एक बरो जाणारी मनीस तो राय वय ताणें वायटी केल्लें वय पूण ताज्या लागीं खालतेपण आसलें. देखून तो एकदम देवाक मेसवल्लो राय जावन इस्रायलांत आमकां पळोवंक मेळटा. हो संवसार खंय जावन आयलो. आमकां पवित्र पुस्तकान घेवन पळोवंक मेळटा. काल्याक म्हळ्यार देवान संवसार रचलो पयलें. ताणें आकाशांनी उदक कालें काळोखांनी उजवाड विंगड केलो. आकाशांनी भुमी विंगड केली. उदकांनी माती विंगड केली. 100 दिसांनी देवान रचलो. सक्कडी पाती येवन आयले आनी ताज्या मागीर सोकास मनशान चिंतून सुरू केलें आनी ताज्या मागीर एकल्यांनी एके रितीचें कालें केलें म्हळ्यार वात मंडन केलें आनी ताज्या मागीर एकलो म्हणलो कालें म्हण जाल्यार मनीस देवान रचलो म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता जाल्यार तो सोकास मांकोड जावन मागीर आयलो म्हणून. आनी ताज्या मागीर संवसार खंय जावन आयलो. संवसार बिग बँग घर्शण जालें आनी ताज्या मागीर स्फोट जावन व्हडलो संवसार उत्पादन जालो म्हणून विज्ञानी म्हणटात. आनी ताज्या मागीर तें प्रूव कर दाखयचें न्ही. देखून एक व्हडलें प्रयत्न आरंभ जाला चलतें आसा. तुमकां कळीत आसा की ना की गोत्तो म्हाका. फ्रांस आनी स्वित्झर्लंडाच्या मदेगत जिनेवा त्या जाग्याच्या पोंदा सुमार 100 मिटर म्हळ्यार 300 फीट धरणीच्या पोंदा आनी ताज्या मागीर कालें केलें म्हळ्यार 27 किलोमिटर रावंड एक वेवस्था केल्या भितर. कालें करूं म्हळ्यार ही उजवाडाचीं किरणां आसात पळय ती फास्ट धांवडावची. ताका 20 सेकंदांनी जायचे. धरणीच्या पोंदा 100 मिटर आनी ताज्या उपरांत 27 किलोमिटर रावंड आनी ताज्या मागीर किरणां ती दोळ्यांकी दिसना. ती खाली मायक्रोस्कोप आनी तसलें परत दवरून मात्र पळयता शिवाय खाली दोळ्यान दिसचें तरी न्ही. बारीक किरणां अणू ते कालें करचें म्हळ्यार फास्ट धांवडावचें ताजे भितर आनी धांवडावन कालें करचें इसल्यांनी एक धांवडावचें तिसल्यांनी धांवडावचें आपटोवचें. आनी बिग बँग म्हळ्यार कशें संवसार आरंभ जालो म्हूण दाखोवंक ताजे भितर. आनी हाका खर्च केल्लो दुडू कितलो म्हूण सांगल्यार 72,000 कोटी रुपये. कितले सोन्ने घालूंक कॅल्क्युलेटर आसल्यार घालून पळोव येता. अशें लेख करूंक कश्ट. 72,000 कोटी रुपये इतलो दुडू तो 1 कोटी करशिल्लो तितल्यार मुग्धो ना. आनी ताज्या मागीर कितले विज्ञानी 10,000 एकलो दोग न्ही संवसारांतले 10,000 विज्ञानी संवसाराचे सगळे राष्ट्र जावन बरे कोण विज्ञानी आसात पळय तांकां सांगाता घालून
हे एक संशोधन करूं कितल्या गांवांत न्हू 100 गांवांत न्हू बरे बरे विज्ञानीक सोदून काडून हाडून न्हू तांचे सगळ्यांची तकली ओट्टू घालूं म्हळ्यार संवसारांतले विज्ञानाची सगळी तकली तांतूं आसा कालें दाखोवंक हो संवसार कसो उत्पादन जाला की म्हूण दाखोवंक बिग बँग डिक्की कालें जालें 2 वर्सां काम केल्या उपरांत रावयलें कित्याक म्हूण सांगल्यार तांतूं तांकां समजोना कालें करचें म्हणून परत्यान स्टार्ट केलें परत्यान एक 2-3 वर्सां केल्या उपरांत परत्यान बंद केलें मागीर परत्यान सुरू केलें 2018 परत्यान रावयलें आतां परत्यान हे फावटी कोणा स्टार्ट केलां न्ही 14 वर्सां जालीं इतलो दुडू करशिलो इतले विज्ञानीक सांगता गेले पूण आणकी जाप मेळोना मात ह्या बिग बँग थियरी वरवीं संवसार कसो रचीत जालो म्हूण दाखोवच्या खातीर विज्ञानीक आणकी 7 दीस जावनातले आमकां पळोवंक मेळटा आमच्या जिणेंत मस्तू सावालां येतात आनी ती सावालां मतीक येता आसतना आमी कितें करूंक जाय की म्हणून आमी जर तर जॉबाचें पुस्तक उक्तें कर पळयल्यार आनी तातूंत 38ನೇ अध्याय जॉब आनी ताजे सांगाती आसात ताका तेग इश्ट आसले मागीर चवथो एकलो येवन जॉयन जाता आनी ता मागीर ते तेगी इश्ट ताका काले म्हणटात की म्हूण सांगल्यार तूं काले म्हणटा म्हळ्यार तूं तुका निरापराधी म्हणटाय पूण कोणाक तूं तुज्या भुरग्यांनी कले पातळ केला म्हणून ते ताका समजयतात तूं म्हणटा ही नितीवंत मनीस म्हणून तुज्या भुरग्यांनी पातळ केला जावं पुरो तुज्या पुर्वजांनी पातळ केला जावं पुरो देखून तूं निरापराधी म्हूण कशें सांगचें देव कितें बेश्टें अनावश्य तुका शिक्षा दिताय आनी जॉब ताजें प्रयत्न करतना हांवें पातळ करूं ना अशें म्हणून हांवें पातळ करूं ना म्हाका गोत्त आसा न्ही म्हज्या अंतस्करणांत हांवें कांय वायट करूं ना देवा विरोध म्हणून पूण ते मागीर मागीर ताका कन्विन्स करून पळयतात ना तुवेंनातल्या तुज्या पुतानातल्या पुर्वजांनी कोणे म्हणी पातळ केला म्हणून आनी तांकां जाप दिवन दिवन अकरेक जॉब कालें करता म्हूण जाल्यार देवा लागीं सवाल विचारता हांव नितीवंत मनीस म्हाका काला ही शिक्षा की म्हणून देवान दिलें आनी देवान वेलें एक वाक्य मात्र आमकां कळीत आसा जॉबाच्या पुस्तकांतलें ताज्या मागीर इतलो व्हडलो पुस्तक आसा हो अध्याय 42 कोण्णा मुसोर आसा त्या 42 अध्यायान कितें सकट संभाशण जालां तें मनशाच्या मोतींतली सावालांक जवाबी सोदचें प्रयत्न थंयसर आसा आनी क्रमेण जॉब तो देवा लागीं विचारता काल्या खातीर तुवें म्हाका ही शिक्षा दिलाय की म्हणून ताणें सवाल विचारलें पूण ताजो भावार्थ मात्र अस्कत जावं ना तो देवा ते भावार्थीत रावलो ताजो भावार्थ मात्र अस्कत जावन ह्या नपयत जावना ताणें सवाल विचारले आनी देवान बरें करून बसून आयकलें मागीर लास्टाक देवान सवाल विचारली इतले लांब गी जॉब आयकून थटाक जालो देव कायला म्हणटा वता गी 38 अध्याय जॉबाचें पुस्तक तातूंत 2 वाक्य दुसरें ओळ पळयल्यार जॉबाचें पुस्तक दुसरी ओळ नेणारपणाच्या उतरांनी दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता तो कोण मुखलें वाक्य दैरादीक मनशा भशेन तुजें कमर बांद हांव तुका विचारतां तूं म्हाका जाप दी हे 2 मुसोर जायतीं सवालां ताणें विचारलीं जॉबान देवाक आतां अकरेक देव उलयता आनी म्हणटा नेणारपणाच्या उतरांनी दैवीक मांडावळ अस्पश्ट करता तो कोण हांकां तेगांक उद्देशून देव विचारता आनी म्हणटा काय म्हळ्यार दैरादीक मनशा भशेन तूं विचारला न्ही दोळू आतां रेडी राव दैरादीक मनशा भशेन तुजें कमर बांद आनी हांव तुका विचारतां तूं म्हाका जाप दी हे दोळ पर्यंत आनी सगळ्यांनी सवाल विचारली आतां देव विचारता हांवें प्रत्येक बुनयाद घाली तेन्ना तूं खंय आशिल्लोय आमी घराक बुन्याद घालता न्ही हो येदो व्हडलो संवसार आसा गुंता गी आमकां विज्ञानी म्हणटात गुंता म्हणून पयलें परत चिंता पारलें काय म्हळ्यार हो संवसार पातळ आसा आनी ताज्या पोंदा कांय आसात ताका पंचांग आसा या ताका बुन्याद आसा आनी ताज्या उपरांत वयर तावन मळबार तावन उदक पडटा अशें पुरो आसलें म्हळ्यार हो संवसार चप्पटे आसा म्हणून आतां आमकां विज्ञानी म्हणटात काय म्हळ्यार हो गुंता म्हणून आनी देव विचारता कालेंक म्हणून सांगल्यार हांवें प्रत्येक बुन्याद घाली तेन्ना तूं खंयच्या कडेन आसलोय आतां इतली परत सवाल विचारली न्ही तुका काल्या शिक्षा आयल्या काल्या खातीर तूं असो जालें म्हण विचारलें न्ही आतां म्हाका जाप दी पळया
वो संसार रचतना ताका बुन्याद घालता तूं खंयच्या काडा सुल्लोय मागीर तुका समजणी आसा तर म्हाका सांग. बारी बुद्वंत म्हणून तुमचे तर्क करून सांगले न्ही आतां सांगा पळया मागीर तिचे मेजाप कोणे निर्धारीत केला म्हूण तूं जाणाय. तिचेर मापाची दोरी कोणे ओडली. आमी घर बांदता आसतना कालें करता म्हळ्यार कितलें व्हड जाय जे स्क्वेअर फीट या मिटर म्हणून लेख करता सकाळींची नखेत्रां एक गड राव पूण हो संसार इतलो व्हड जाय जे म्हणून ताका कोणें हें केल्लें खंयच्या इंजिनियर ताका मॅप मेजक केल्लें आर्किटेक्ट कोण हें घर बांदता आसतना इतलें व्हड जाय जे म्हणून आर्किटेक्ट कालें करता मॅप करता न्ही. आतां हो संवसार आसा न्ही घेतो व्हडलो इतले देश आसात ताम्यार गुंवता तो आनी त्या मागीर ताका बुन्याद घालता तूं खंयच्या कडेन सुल्लोय आनी ताच्या मागीर हो संवसार इतलो तूं व्हड आसा जे म्हणून ताका कोणें खंयच्या आर्किटेक्टान ताका डिजायन दिल्लें जॉबा लागीं देव विसत मागीर सकाळीची नखेत्रां सांगाता मेळून गायन करतना आनी देवाच्या सर्व पुतांनी उल्हासून बोबाट मारून आसतना तिच्या खांब्याचे पीठ खंय बसयले तिचो कोणशा पातोरू कोणें दवरलो. मुल्या पातोर कोणें दवरलो. ह्या प्रकृतीन रचता आसतना येदी व्हडली प्रकृती ताका मुल्या पातोर केल्लो कोणें आतां सांग तूं मागीर. दर्यो गर्भांतलो फुटोवन भायर सरलो तेन्ना हांवें ताका कुपांची वस्त्रां करून अंकराच्या फाळयांनी रेडयलो तेन्ना ताचे दरवाटे कोणें धांपले. तोवळ म्हण आतां विज्ञानी आमकां दुसऱ्या तरेन सांगतात पूण तोवळ कांय आसलें म्हणून सांगल्यार हो संवसार व्हड आसा आनी ताच्या मागीर दर्यो उदक ते फुटोन उदक वयर येता आनी ताच्या परत वयर कांय आसा म्हळ्यार ताका एक गोळ आमच्या घरा कशें पाक्यां आसा पळय तशें ह्या प्रकृती वयर आकाश आसा आनी देखून देवी जाता ह्या गर्भांतलो फुटोन वयर सरलो तेन्ना दर्यो तांतलें उदक वयर आयलें तेन्ना आनी हांवें ताका कुपांची वस्त्रां मोडां घालून ताका आकार दितना या ताका सोबयतना अंधकाराच्या फाळयांनी रेवडलो तेन्ना ताचे दारवटे कोणें धांपले बागलां कोणें घाली ताची सांग पळया. देव विसरता आमी मस्त अशें मुखार वाचीत आनी वचता घरा वचून बरें सवकास पळया लास्टाचे अध्याय जोबाचें पुस्तक जर तर कोणाकी जिणेंत कसलीं सावालां येतात जाल्यार त्या सावालांक जाप हांगा भोव आपूर भायर दिल्या. कोणाकी जिणेंत खंयचीय सवाल आसा जाल्यार ह्या जोबाच्या पुस्तकांत निमाणेचे 4 अध्याय बसून वाचले जाल्यार आमची सावालां पुरो आपापी मायाक जातात. आनी जोब म्हणलो हांव आनी उलयना म्हणलो देवान ताका विचारलें आतां सांग म्हणून आनी ते सवाल विचारल्या परत जोब काले म्हणटा म्हळ्यार हांव आनी उलयना हांव उलयत ना म्हणलो. काल्याक म्हळ्यार देवाच्या उतरांक देवाच्या सवालांक ताच्या लागीं जाप नासली. देखून जायते फावटी आमी मस्त उलयता तर्क करता पूण देवाच्या जाणवयेक आमी जर तर तुलन करून पळयल्यार आमी काही एक न्ही आमची जाणवय कांय न्ही आनी त्या मार आमी दिसाच्या सावालांय ती कालेंक म्हणून सांगल्यार ताका जापी मेळनात आमकां. देव एकलो मात्र आमकां जाप दिवंक शकता. घरा बसून सवकासेर वेळ मेळ्ळ्या वेळार जोबाचें पुस्तक आनी 38 चॅप्टर मुखार वाचा खंयचीय सवालां आसा जाल्यार काल्या खातीर मनीस वग्गी मरता आनी ताच्या मागीर काल्या खातीर मनशाच्या जिणेंत कश्ट येतात काल्या खातीर सोलवण येता मस्त सवालां आसात आमकां तुमकांय आसात म्हाकाय आसात. ताका जाप देव हांगासर दिता तें आमकां पळोवंक मेळटा. किर्तन 19 म्हळें हांवें आनी त्या किर्तन 19 तातूंत काय आसा म्हळ्यार देवाची नियमां सर्वेस्पराचें धर्मशास्त्र परिपूर्ण आनी आत्म्याक तें नवो जीव दिता. देवाचें उतर आमच्या जिणयेक एक दिवो आमच्या मेटांक एक दिवो आनी त्या देखून आमी देवाचें उतर वाचता आसतना आमकां ह्या संवसारांत विज्ञानीनी आनी त्या भायर जाणट्या मनशांनी दिवंक जाय तितलें जाप देवाचें उतर आमकां दिवंक शकता. एकलो मनीस तो मागोवंक गेलो खंय आनी ताणें मागोवंक गेल्ल्या वेळार ताणें पळयलें हो देव खाली रावला मात्र हांगा मुर्ती सगळो दीस रावला हाका पुरो जायना गे इतले मनीस येतात सगळो दीस हाज्या लागीं येवन विचारून येतात हो कांय जाप दिना कालीत रावला मात्र हो आसल्यार कितें नासल्यार कितें गे म्हणून. आनी ताणें म्हळें गे तुवें सगळो दीस हांगा रावच्या बदलाक तूं नासल्यार कितें हांगा कित्याक म्हळ्यार तूं कांय उलयनाय देखून एक फावटी तूं हांगा रावनाका कालें जाता पळया म्हणून. आनी ताका देवान म्हळें कालें म्हणून सांगल्यार जायत तुजें सवाल म्हणून बरें आसा तुजी सलाह बरी आसा आमी एक काम करया. कालें म्हणून सांगल्यार आज एक दीस
हांव रावना म्हज्या बदला तूं राव हांगा म्हणून. आनी ताज्या उपरांत ताणें ताका सांगलें तुवें खालीच रावल्या पुरो कांय करूं नजो उलोवंक नजो एक्शनी करूं नजो म्हणून खाली रावचें मात्र. आनी जितलें कालें म्हळ्यार सगळो दीस रावचें म्हळ्यार कांय काम ना देखून खाली आसल्यार कितें तो नासल्यार कितें म्हणून देखून ताणें सांगलें तुजें काम कालें म्हळ्यार सकाळीं जावन सांजे मुसोर खाली रावचें मात्र तोंड उक्तें करूं नजो उलोव नजो तुवें. आनी ताज्या उपरांत कांय हाल हावाल काही करूं नजो म्हणून. हां तें जाल्यार जायत कालीच रावचें न्ही आमी देव जाता एका दिसा पळया म्हणून. आनी रावलो आनी रावले तो वळू एकलो मस्त गरजेवंत मनीस आयलो आनी ताणें येवन मागलें. आनी ताजे उपरांत म्हाका मस्त पयशांची गरज आसा दुबळीकाय आसा आनी ताजे उपरांत म्हाका कांय म्हण कर अशें म्हणून दुकान दिवली. आनी रावन पळयलें म्हटलें कांय बगोना कित्याक म्हण जाल्यार लोकांनी येवचें घाला मागूंक उतलें आनी वय येयला वय मागता वो येंत आसूं दी कालें करचें मागून येतलो म्हूण सांगून वगत रावन पळयलें. ताजें मागणें जालें आनी तो गेलो फाटी. ताज्या मागीर दुसरो व्यक्ती येयलो. तो दुसरो व्यक्ती कोण गे म्हूण जाल्यार एकलो बिजनेस मनीस. आनी ताज्या मागीर तो आयलो ताजी काणी गेली ताणें आनी ताज्या उपरांत तो म्हणलो म्हजें बिजनेस बरें जावच्या खातीर म्हाका आशिर्वादीत कर तुवें दिलां तुका आमी इल्लें फाटीं दिता काणीक म्हजी आनी त्या मागीर मुखल्या दिसांनी आनी किल्लें चड दी म्हाका अशें म्हणून ताणें मागणें केलें. हाका कांय गरज ना देखून वडनी ताणें काणीक गेल्या देखून आसो दी म्हणून सांगून वगत रावलो कांय उलोवंक वचोना. आनी ताज्या मागीर तो बिजनेसमॅन सकयल पडलो उठोवन वेता म्हणटा आसतना ताज्या बोल्सांतली पर्स सकयल पडली. आतां ह्या मनशा बगलें तो गोवन येत्या ताका सांगल्यार कशें तुजी पर्स सकयल पडल्या म्हणून कित्याक म्हळ्यार ताणें काणीक गेल्या न्ही पयलीं असो मागोवन मात गेलो आतां दुसरो येवन काणीक गेल्या आनी ताजे पर्स सकयल पडल्या. तोंडांत जिबेच्या तकले काय जाल्यार तुजी पर्स सकयल पडल्या सांगया म्हणून. पूण तक्षण उडास आयलो देवान कालें म्हणलें तुजें रावचें मात्र काम उलोवंक ना तुका म्हणून तुका उलोवंक ना खाली रावचें मात्र पळोवचें मात्र म्हणून. देखून उतर तोंडा गाडे मुसार आयलें गट्ट साबून धरलें आनी वगत रावलो. ताज्या मागीर तिसरो एकलो मनीस आयलो आनी ताणें मागणें केलें आनी गेली आनी तो म्हणलो हांव एकलो तरवटी देखून आज हांवें गेल्यार आनी येवचें मागीर सादारण 15 दिसां उपरांत देखून म्हाका तूं राख आनी सांबाळ म्हणून. दर्यांत काम करचें बारीक कश्टांचें काम देखून तूं म्हाका राख आनी सांबाळ अशें म्हणून. आनी तो मागून भायर येता आसतना कालें जालें म्हळ्यार तो बिजनेस मनीस ताका भायर गेल्ल्या कळ्ळें बोल्सांत हात घालतना पॉकेट ना म्हणून. आनी तो वळ कालें जालें म्हणून सांगल्यार तो गेलो पुलिसांक कंप्लेंट दिलें हांव देवळा गेल्लो मागोवंक थंय हांव म्हजी पर्स भायर पडल्या देखून म्हाका सोदून दिचें म्हणून पुलिसांक ओट्टू गायलो तो. वो मनीस थारवाटी भितर तावन भायर वचोंक आनी ते भितर येवंक समा जाले. आनी ताणें बिजनेस मनशान म्हळें आळे वत तूं म्हजी पर्स चोरली म्हणून. पर्स चोरली वत तूं मनीस. आनी ताणें कालें गेलें म्हणून सांगल्यार थारवाट्यान ती पर्स थंय जावन वेताना कोणाची की पडल्या देखून व्हरून आनी तूं पेपरार घालून सांगया अशें म्हणून तो काण घेवन भायर सरलो. आनी तो वळू ताणें सांगलें आनी पुलिसांनी ताका धरलो बंदोबस्त बरें करून धरलें बंद केलें कैदी केलें आनी पुलीस स्टेशनार व्हरूंक. आनी त्या वेळार ह्या मनशाक देव जावन रावुल्ल्याक चड बोलना कित्याक म्हळ्यार ताका गोत आसा ह्या मनशान पर्स चोरली न्ही म्हणून ताका 100% गोत आसा पर्स चोरली ताणें न्ही म्हणून. पूण हाका वगत रावंक जालना देखून तक्षण म्हणलो वो रावुल्ल्या कडेन ती पर्स हाणें सोडली न्ही म्हणून. आनी त्या थारवट्या कालें गेलें म्हणून सांगल्यार ताका व्हरून जैलांत घालचो आनी ताका तांणी सोडलो. आनी ताज्या उपरांत ते गेले सांजे आयलो देव रिप्लेसमेंट जालें आनी ताज्या मागीर वो मनीस म्हणलो पळय तुवें रावन कालें करचें सगळो दीस काली उबें रावन पळोवचें मात्र आज हांवें तितलें बरें काम केलें तुज्या की सर्तीक तुवें काली रावन पळोवचें मात्र हांवें एका निरापराधी मनशाक सुटयला
नातल्या ताका व्हरून जैला भितर घालताले 15 दीस अशें म्हणून. ताका तो देव म्हणलो काल केलें तुवें, तुका काल सांगिल्लें, तुका काल उबें रावंक मात्र सांगिल्लें रे, तुका कोणें सांगिल्लें तुजें तोंड उक्तें करूं, तुका पळोवंक मात्र सांगिल्लें. आतां काल जालें 15 दिसांनी त्या दर्यांत व्हडलें वादळ येवचें आहलें आनी तातूंत तावन तो मनीस बुडोवन मोडसो आहलो थारवटी. देखून तो पुलीस येवन ताका व्हरून भितर घालचे, 15 दिसान दवरचे. हो मनीस वाचता आसलो आनी ताच्या मागीर सड्ड म्हळ्यार काल जातालें ताजी एक पर्स भायर पडली गेल्यार ताका कांय व्हड लुकसाण जातें ना. आनी हेर पयशे व्हरून कांय त्या दुबळ्या मनशा पावले जाल्यार तुका कितें फरक पडटा आसलो. तुवें कालें गेलीं, तुका सांगिल्लें कालें म्हळ्यार वगत राव म्हणून. तुवें कालें केलें म्हळ्यार तुज्या आमसरान सगळे प्लॅन तुवें नाश करून सोडले. वस्तू फावटी आमच्या लागीं सामान आसता देवा कडेन काल्याक कशें गे म्हणून. पूण आमकां कळीत आसचें आज मुसोर मात्र, पूण देवाक आनी 1000 वर्सां मुखार कोत्ता आसा कालें जाता म्हणून. देखून जायते फावटी आमी देवा लागीं सावालां विचार येता, पूण आमचें मौन सांबाळल्यार ताका जाप देव आमकां दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी देवा लागीं सावालां विचारला कांय सूख ना, देवा लागीं सावालां विचारला कांय सूख ना. मोरयेनी देवा लागीं दुता लागीं सवाल विचारले हें कशें जावचें गे म्हणून. जाकारीनी विचारले सवाल, ताणें सवाल विचारले म्हळ्यार दुतान ताका कालें गेलें म्हळ्यार तोंड बंद केलें. तो कालें करतालो कोणाक वतो जुवां बाब ते जल्मता पर्यंत ताचें तोंड बंद केलें. पूण मोरी तशी न्ही, तिणें सवाल विचारलें पूण भावार्थान तिणें स्विकार केलें. देखून व्यत्यास पळयता. मोरयेनी सवाल विचारलें, जाकारी विचारलें. जाकारी कालें करतालो कोणाक वतो घरा वचून. देखून ताचें तोंड बंद केलें दुतान. आमी सवालां विचार येता. सवालां विचारन आमी जर तर भावार्थान स्विकार करता जाल्यार देवाची खुशी आमच्या जिणेंत तोवर देव आमकां राखता आनी सांबाळटा. पूण आमी सवाय बुद्दोवन जावन सवाल विचारन थोडे फावटी अस्कस जावन देवातावन पयस गेल्यार देवाच्यांनी कांय करूं जायना. सर शक्तिवंत सर पदवेदार देवाच्यांनी कांय करूं जायना. देवाक चिडकोन रावचें काम आमचें आनी ताचे मागीर उरलें प्रसक्कड तो करता. देवाक आमी हरसून आनी तशेंच ताजी स्तुती गावन आनी होगळीक गावन परत एक गीत आमी गावया. पाण संको 111 111 उबी रावया. जेसू मोचेत आनी हांव ताचेत आनी म्हाका ना कांय उणें. जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. जेसू मोचेत आनी हांव ताचेत आनी म्हाका ना कांय उणें. जेसू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेना हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सुमया, मोग तुजो पुरो, मोग तुजो पुरो, मोग तुजो पुरो सुमया, मोग तुजो पुरो. इश्ट लेकून जीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. इश्ट लेकून जीव दिलोलो, मोग तुजो पुरो. भंय आकाशोरो सुमया, भंय आकाशोरो, भुंय आकाशरो, भंय आकाशोरो सुमया, भंय आकाशोरो. मोकाळ सान पेटो आसो ससान पासून पुरो.
kalsan peto aso sesan paso ulo Cisu mo soray ani tos mo chenday ani makana kai mune Cisu mo chengkan ani tos mo chendran Ciye na hau ta che vene Cisu mo soray Cisu mo soray ani tos mo chendai ani makana kai une Cisu mo chengkan ani tos mo chendran Ciye na hau ta che vene 목두 소프로 Moktu sopuro somya Moktu sopuro Ishtre kunchi udilaro Moktu sopuro Oi akasuro somya San peto aso sesan paso puro Bokal san peto aso sesan paso puro बशा एक सुवार्तेच्या वाचपाचेर एक मोठो नियाळ आसा आमी स्तुती आराधन करना आसल्या देखून आतां आमी सुवार्तेच्या वाचपाचो एक मोठो नियाळ सांत मार्कान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 9 वळू 14 मुखार देवसार लागल्या एक भुरग्याक जेजू बरो करता हे घडीत आमी नियाळन आज जेजू कसो आमकांय तो गूण करता आनी आमी कितें करूंक जाय ह्या विशयान थोडो वेळ समजून घेवया मिसाच्या बलिदानाच्या पयलें अध्याय 9 मार्क आनी वळू 14 असो जोमो भोंवतणी आसून शास्त्री तांच्या लागीं तर्क करनासले तें तांणी देखलें जेजू आनी ताचे शिस ताबोरगुड्यार वयर गेल्ले आनी थंय वचना म्हणल्यार कांय जालें म्हळ्यार जेजू रुपांतर जालो ताचें वस्तूर इतलें जळजळीत जालें की संवसारांतल्या खंयच्याय दोणकारान तितलें नितळ करचें बरें नातलें आनी ताच्या मागीर ताजो तोंडाचो प्रकाश सुर्याच्या प्रकाशा बरी इतलो जळजळीत आसलो आनी तें थंयसर पळयता आसतना पेद्रू कितलें बगलें की आमी हांगात रावया म्हणून पूण जेजून तशें करूं ना काल्यां म्हूण सांगल्यार तो सकला देंवन आयलो कित्याक म्हळ्यार सरकारबेची वाट धा बरगुड्यांतल्यान वचना बागार कालवर दोंगरांतल्यान बेता आनी त्या देखून जेजू काय करता म्हळ्यार धा बरगुडो देंवन सकला येता आनी येता आसतना हांगासर कितें जाता तें आमकां पळोवंक मेळटा आनी ते हेर शिसा लागीं फाटी येता आसतना जेजू आनी ताचे शीस लोकांचो जोमो भोंवतणी आसून शास्त्री तांच्या लागीं तर्क करनासलेले तें तांणी देखलें जेसूक पळयतस थंय आसतले सकड अजाप जाले आनी धांवून वचून तांणी ताका स्वागत केलो ते राखून आसले कशें मोइजे तो वयर सिनाय पर्वतार गेल्ल्या वेळार सकयल लोक सगळो खालें कांगाल जाल्लो ताच्या मागीर आरोनाला घेवन ताणें भांगर दिलें वासून केलें तसली ती एक परिस्थिती हांगासर मेळटा भांगराचें वासून करूं ना पूण परिस्थिती सामान्य जावन तशीच जाता काल्यां म्हळ्यार जेजूक सकयल येवच्या खातीर लोक आनी ताचे शीस राखून आसले सगळे आनी धांवून वचून तांणी ताका स्वागत केलो एक कोटी केदाळ येता गे जेजू म्हणून सकयल देखून ते राखून आसले तांणी वचून ताका स्वागत केलो कितें तें तुमचे भितर तुमी तर्क करून आसल्यात म्हणून चिंतून तांचे लागीं विचारलें तो वळू सोम्या भितरल्या एकल्यान साप दिवन म्हळें आतां जेजून तांच्या लागीं विचारलें काल तर्क करनासल्यात त्या शास्त्र्यांनी कांय जाप दिवना नाजाल्यार थंय आसलेल्या लोकांनी कांय जाप दिवना शिसांनी जाप दिवना काल्याक म्हळ्यार हे शास्त्री तांची संवय आसली कलिगी म्हूण सांगल्यार केदाळे जेजू तें सूख सोदून काडची बरें केदाळे तांकां करूंक येनासलें तांणी केदाळे सूख सोदून काडची आनी त्या देखून शिकून धरते आनी अशें ते कालें तर्क करनासलें जावं पुरो काल्यांक म्हळ्यार थंय एकलो देवसार लागलो
मोनो देवसार लागलो एकलो भुरगो आसलो देखून हे काले तर्क करनासले जावंक पुरो थंय काले गे म्हूण सांगल्यार ह्या भुरग्याक देवसार लागला जाल्यार आनी पातक केला तांच्या तोंडांत रेडीमेड आली जाप ह्या भुरग्यान ताका देवसार लागला जाल्यार ताणें पातक केला ताणें पातक करूं जाल्यार ताज्या बापायन पातक केला ताज्या बापायन पातक करूं जाल्यार पुर्वजांनी पातक केला देखून जेजू काले म्हणटा की म्हूण सांगल्यार हे शास्त्री आनी फारिजेव लोकांच्या खांदार बारादीक वजें घालता शिवाय एक बोट लेगून हालोवंक शकनात आनी सांगचें मात्र कले एक गडीत घडटा आसतना आमी थंय रावन पयस रावन पळयलें आमकां कालें पळोवंक मेळटा गडिताच्या वेळार कालें म्हूण सांगल्यार मस्तू जावन पुक्कट्या सालादारार येतात थंयसर ते कालें म्हणटात म्हळ्यार पुक्कट्या सालादारो तांच्या कडेन सारे जे म्हणना तेच तांच्या लागीं मस्तू सोल्युशन आसात कालें म्हूण सांगल्यार हें अशें जावन आसलें हांवें पयलें सांगलें हाका अशें करनाका म्हणून जाल्यार केलें आनी आतां पळय आतां पूण आपूण कालें करता म्हूण सांगनात ते टिका करूंक रेडी आसतात हे शास्त्री तशेंच कालें म्हूण सांगल्यार हे भुरग्याक देवसार लागला जाल्यार एक तर हाणें पातक केला नाल्यार ताज्या बापायन पातक केला आनी पुर्वजांनी पातक केला म्हणचे शिवाय तांचे वरवीं कालें करूं जाता काही एक ना कालें उलोवचें मात्र कलें उलोवणें सडील उलोवणें कांय कुमोक करूं जायना आनी असल्या संदर्भाचेर शीस आसले जेजूचे आनी ह्या शास्त्र्यांनी जेजूच्या शिसांक खंडी जावन मस्त तामाशे केला तुमी बारी देवसार सोडयतात न्ही आनी ताज्या मागीर कालें करतात गूण करता तुमी न्ही जेजून तुमकां धाडलें आतां करा पळय शास्त्र्यांनी ताका जेजूच्या शिसांक मस्त तामाशे केल्ले आसूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार जेजू तामाशे करूंक जायनात एटलिस्ट ताज्या शिसांक म्हणी पाप करी येता हांगा मेळ्ळे ते देखून तांणी तांकां मस्त हल्क केल्लें जावंक पुरो आतां करा पळय तुमी खंय आहा तुमचो मेस्त्री अशें म्हणून आनी तो काल ताका म्हूण सांगल्यार एकच बोटी कशें म्हळें तो वळ सोम्या भितर लेखनार साव दिवन म्हळें मेस्त्री मोनो देवंक सर लागल्या म्हज्या पुताक हांवें तुजे सरशीं हाडला तो ताचेर आयिल्ल्या क्षणां ताका धरणीर आपटिता उपरांत तो फेंट ओंगता दान किर्लिता आनी रूख सता त्या देवसराक भायर घाला म्हूण तुज्या शिसा लागीं हांवें फारतलें पूण तांच्यान तें जालें ना हें विचारतना जेजून एकच बोटी एकलो मुखार येता मनीस ताका आयकून पुरो जाला ह्या शास्त्राचें एक ताणें पातक केलां नाल्यार ताणें पातक केलां आनी त्या मागीर शिसांक तामाशे करचें हें सगळें ह्या बापायन पळयलां पूण कोणी त्या चेड्याक गूण करूं शकनात देखून कालें जालां म्हणून ताका पुरो जालें हें आयकून कांय आनी तुका बरेंपण कांय जायना खाली हें सगळ्यांनी सालां मात्र दिवची आनी त्या मागीर सगळ्यांनी अभिप्राय मात्र उसारची शिवाय कोणी मुखार येनात कुमोक करूं आनी ताणें जेजू पळयलें तक्षण तो जम्या भितरलो मुखार धांवून येता आनी म्हणटा आरे म्हज्या पुताक मोनो देवसार लागला आनी त्या मागीर तो कालें करता म्हळ्यार ताका केदारां पळयल्यार तो लगड काडूंक तूं प्रयत्न करता हो देवसार देखून कशें म्हणी कालें म्हणी करन कुमो कर म्हळ्यार इरादेन येता हें सादारण कशें म्हळ्यार जेजू आनी ताचे शीस दर्यांत पयण करन येता आसतना एकच पावटी सरोवरांत वादळ आयलें आनी ताच्या मागीर जेजू मात कालें करतालो म्हूण सांगल्यार त्या थारवाचेर ह्या माचव्यार सुंगाणा लागीं म्हळ्यार कितें जडाय दवरली आसा गुणी ताजेर तकली दवरून न्हीद काडटलो पळया जेजू ताका खंयच्या कडेन न्हीद येता हे शीस मात्र वत धाडटले काल्यां म्हळ्यार कशें सांबाळचें गे म्हणून मेस्त्री आसा उठोवचें नाका आमकां जायना पूण जाल्यार वत धाडटात मागीर कामीण कालें जालें म्हळ्यार तूं आणकी न्हिदोन आसाय आमकां राख म्हणून बोब मारता तशें हो मनीस ताज्या पुताक हाडलेला आनी ताज्या मागीर शिसांक जायना हे सकड नाका जालें सांगते आसात कालें करचें म्हूण कळना आयकून इरार जावन निमाणें तो कालें करता म्हळ्यार जेजू लागीं येता आनी आपणाच्या पुताक गूण कर म्हूण येता जेजून भुरग्याच्या बापाय लागीं विचारलें कितलो तेंप थावन हाका अशें जायत आसा ताणें साप दिली ल्हान थावणूच जेजून ताज्या लागीं विचारलें कितलो तेंप थावन हाका अशें जातें आसा जेजूक तेंपरा गरज न्ही कित्याक म्हळ्यार एक उतर सांगल्या पुरो हो सगळो संवसार आसा जाता एक उतर सांगल्या पुरो देवसारा बेश्टायल्या पुरो तो देवसार सोडून येता धाकटेरी सरतात आमी गेल्ल्या वेळार कितल्या तेंपा थावन शेळ आसा ताप कितल्या तेंपा जावना पांय दूख कितल्या तेंपा थावन तो बी जाता कित्याक म्हळ्यार ताका कळचें खंयच्या नमण्याचें वखद दिचें म्हणून आतां हांगा जेजू ताज्या बापाय लागीं विचारता कितल्या तेंपा थावन हाका कितें अशें जाता काल्याक एकच बोट एकाच उतरान ताका गूण करीत पूण एक व्हड संकेत दिवंक आसा फाल्यां सकाळीं कोण्णे म्हणनो जो कालें म्हणून थोडे प्रोफेटीक प्रिचर्स आसा आनी ते आमी जर तर युट्यूबांत आनी पळयल्यार कालें पळोवंक मेळटा म्हळ्यार मेल्ल्या मनशाक गूण करचें मेल्ल्या मनशाक गूण करचें आनी जिवांत उठोवचें युट्यूबाचेर गेल्यार आमकां पळोवंक मेळटात मेल्ल्या मनशाक जिवांत करचे प्रिचर्स हिलर्स पळोवंक मेळटात
तो मेल्लो केदळा केदळा तो केदळा म्हळ्यार हें सीन सुरू जावच्या पयलें म्हळ्यार ताका मोरोन हाडटात म्हळ्यार मोरोन म्हण जाल्यार जीव काडना न्ही ताका त्या टायपार कर हाडटा ताका भितर काल्याक प्रचार करूं एकल्या मनशाक मरना तो जिवांत उठयलो म्हूण सांगल्यार मागीर कांय जायचें म्हणना पब्लिसिटी नेक्स्ट फुल्ल येवन रास पडटात घडये भितर टीव्ही गालीचे म्हणना पेपराचे गालीचे म्हणना आनी खंयच्या कडेन ना तक्षण रास पडटात पुरो फुल्ल येतात जाणा 1000 आसल्या कडेन नेक्स्ट टायम 1 लाख येवन दिव पुरो जेजू विचारता काल्याक म्हळ्यार हो नाटक न्ही ड्रामा न्ही हो आनी ताका तो जाप दिता काल्यान जाप दिता ताजो बापूय ल्हान तावणूस ल्हान तावनो वो आत्तां तुमी हांगा रास पडच्या पयलें वो चेडो देंवसार लागलो न्ही हाच्या भुरगेपणार तावनून तूं वो देंवसार लागलो आसा भुरगो आनी ताका देंवसारान मस्त पोवटी उज्यांत आनी उदकांत ताका लोटून घाला देखून जें कितें घडीत जावचें पळय हांगा तें कालें म्हळ्यार तात्कालीक घडीत न्ही आत्तां ताका देंवसार लागलो आतां गूण करचें न्ही तो ल्हानपणार तावन म्हळ्यार ताज्या घरच्यांक कळीत आसा ताज्या घरच्या भोंवतणीच्या कळीत आसा शेजाऱ्यांक सगळ्यांक कळीत आसा हो भुरगो मोनो देंवसार लागलो म्हणून कशें लाजार तो पिड्यान पडलेलो म्हळ्यार ताका खबर आयली तुजो इश्ट लाजार पिड्यान पडला म्हणून आनी जेजू काय म्हणलो ताणें जापत दिवना तो थंयच रावलो आनी 2 दीस रावलो ताज्या मागीर मेल्या उपरांत ताका समाधी केल्या उपरांत आमी या म्हणलो काल्याक म्हळ्यार ताका पिड्यान तावन गूण केल्लें जाल्यार व्हडलें असर न्ही पूण मरना तावन लाजाराक जिवंत केलें व्हडलें घडीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून मोगाच्या भाव भयणीनो मस्त पोटी आमच्या मतींत एक चिंता आसता अशें जाल्यार कशें आसलें देवान काल्या खातीर अशें केलें आनी एका रितीर करीतालें न्ही मागलें दिवेतालें न्ही पूण आमच्या सवालाच्या चड जाप देवाक वता खंयच्या वेळार कालें जाय जेगे म्हणून देखून देव ताच्याच वेळार परिहार दिता शिवाय आमकां जाय जाल्यार तक्षण न्ही आनी ताच्या मागीर कितलो तेंप तावन अशें जायत आसा म्हणून विचारलें आनी ल्हान तावन ताच्या मागीर 22 वाक्य भाशा तोवळ तासो नास करचे म्हूण तोवळ ताका ताणें उदकांत लोटून घालो पूण तुजे वरवीं कांयपणी साध्य जाल्यार आमचे दया दवरून आमकां पाव कांयपणी 7 दीस जाल्यार तुज्या शिसांक जावना आनी शिकोण धारपरा कालें करतात म्हळ्यार काली पुक्काटे साला मात दितात फ्री एडवायस आतां तूं म्हणी कांय म्हणी कर 7 दीस जाल्यार तुका जेसून ताका म्हळें साध्य जाल्यार सत्मंतल्याक सर्व संगती 7 दीस जाल्यार जेजू विचारता 7 दीस जाल्यार 7 दीस जाल्यार सत्मंतल्याक सक्कडी 7 दीस जाता तुज्या लागीं भावार्थ एका सांसवाच्या बिया तितलो व्हड आसल्यार पुरो तुवें कालें म्हण येता ह्या तुतीच्या रुखाक रुमडीच्या राका तुका तुमटून काड आनी वचून दर्यांत पड म्हूण सांग तशेंच जाता कोणें म्हणलें जेजून आनी ताज्या मागीर तें जालें की तशें न्ही जायतीं घडितां घडल्यान जेजूच्या नांवान कोण भावार्थान पातयेवन सांगता की तें देव खंडीत जावन करता आनी ताका देखून तो मनीस जेजू लागीं परता म्हज्या पुताक 7 दीस जाल्यार ताका गूण कर म्हणून जेजू म्हणटा 7 दीस जाल्यार सत्मंतल्याक आमी जर तर सुवार्थेन मस्त असरी आहात जेजून केल्ली ती हर एक असरी आमी पळयला आमकां कालें पळोवंक मेळटा की म्हण सांगल्यार हर एका असऱ्याच्या वेळार जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो तुज्या भावार्थान तुका गूण केलो जेजू गूण करता पूण गूण करीचे जाल्यार ताका एक रिक्वायरमेंट कालें म्हळ्यार भावार्थ कोण मनीस भावार्थान फाती येता विसारता ताका जेजू गूण करता देखून भावार्थ इज अ प्री कंडिशन असर हें जायना कित्याक असर हें जायचें जाल्यार आमच्या लागीं तो भावार्थ आसा जाय देव आमकां गूण करता जेजू आमकां गूण करता जेजू आमकां विसारलें दिता खरेंच दिता म्हणलो तो भावार्थ आसून आमी मागल्यार जेजू आमकां दिता तितल्यार भुरग्याचो बापूय दुखां गळून ओटल्यान म्हणालो सत्मंता धणया म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूं म्हाका आधार दी हांवें ह्या वाक्या खातीर आज ही सुवार्थ विंचरली काल्याक म्हळ्यार जेजून तशें म्हणले वेळार तो मनीस काल्या म्हणटा म्हळ्यार म्हजो अविश्वास पयस करून तूंच म्हाका आधार दी देवा लागीं मागणें करता तो सोम्या लागीं मागणें करता म्हळ्यार तो संपूर्ण रितीन ताज्या लागीं विश्वास आसा म्हणून सांगना तो म्हजो अविश्वास पयस करूंक तूंच म्हाका आधार दी मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज आमी हांगासर आयला जाल्यार आमच्या साकीच न्ही पेद्रू तुवें जर तर हें सत उसारलाय
तू क्रिस्त जीव देवाचो पूत म्हणून हे तुझ्या मासा रक्तावरवी आयिल्लें न्ही, हे सर्गीय आसच्या म्हज्या बापान तुका उगडापे केला. जर तर आमी आज हांगासर आयला जाल्यार देव मंदिरान सांगाता मेळोवंक सोम्याची स्तुती आराधना करूंक ताका कारण कोणी म्हळ्यार देवानच आमकां तें फावो केला. आमी मागोवंक जाय हर एक पावटी आमी देवा लागीं मागता आसतना त्या मागच्या पयलें आमी अशें मागोवंक जाय, तुज्या लागीं मागता आसतना तो आचार्य बरो भावार्थ आनी बरोसो फात्येनी म्हाका दी देवा. त्या भावार्थान हांवें मागता आसतना म्हाका मेळटलें, त्या देखून तो भावार्थ म्हाका दी. आमी आमचेच ताकीन वचोन कितेंय एक मोती गायल्या वचोन मागलें जाल्यार तें आमच्या स्वार्था वरवीं आयिल्लें जावं की पुरो, आमच्या कांय म्हण सांगल्यार मनशा सैमा वरवीं आयिल्लें जावं की पुरो, तें चड फायद्या पडचें ना. देखून देवा लागीं मागता आसतना आमकां मेळचें जाय जाल्यार आमी देवा लागीं पयलें मागोवंक जाय. हांव कितें मागोवंक वता ताका गरज असो भावार्थ म्हाका दी देवा म्हणून. आमी हांगासर हो नियाळ एक घडी रावया आनी ताच्या मागीर थोडे घडयो आमी आमच्या मोद्याच्या सोम्या लागीं आमच्या गरजां खातीर मागया. आमचो सोमी जेजो हांगा आसा, ह्या संवसारांत आयल्या वेळार मस्त मनशांक ताणें गूण केल्ले, देवसार सयत धांवडयले आनी तशेंच मेल्ल्यांकी ताणें जीव केल्ले. तो सोमी जेजो आमच्या मदें आसा, उबे रावया आनी सांगात आसा सोम्याची स्तुती करन आमी निरंतरी हरसिया ताका हालेलुया 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 हालेलुया. अर्घ तुका सोम्या जेजो, हपला तुका सोम्या जेजो, वंदन तुका सोम्या जेजो. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू, आयच्या दिसा तुज्या लागीं आमी हांगासर विश्वासान मागता. तुज्या लागीं आमी विश्वासान मागता सोम्या, आमकां तूं आपड. तुजी गूण करची सकत आमच्या थंय देवून येवं दी. तुज्या पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय देवून येवं दी. ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार मस्त मनशांक तुवें गूण केल्लें. सोम्या जेजू, तूं हांगासर आमच्या मदें ह्या उंड्याच्या रुपार हजर आसा म्हणून आमी तिरपात येता. हांगासर आसल्यार सक्कड पिडेस्त भावा भयणीक आपड सोम्या, तांकां गूण कर सोम्या जेजू. तुजी गूण करची सकत हांगासर देवून येवं दी. तांकां गूण कर सोम्या जेजू. आपड तूं कोणा खातीर आमची भाव भयणी आज हांगासर मागोवंक आयल्यात, आज तुज्या गूण करच्या सक्ती वरवीं तांकां सक्कडांकी तांची पिडा शिडा पयस सरून तांकां भलायकी मेळोवन दी सोम्या. सोम्या जेजू, तुवें ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार मन ह्या देवसाराक धांवडायलोय आनी त्या भुरग्याक तुवें सुडसुडीत केलोय, गूण केलोय, बरो केलोय. त्याच प्रमाणे आमी मागता सोम्या जेजू. हांगासर आसल्यार आमच्या हर एकल्या थंय आसचे मन हे देवसार धांवडाय सोम्या. आमच्या थंय आसचे मोसराचे देवसार, आमच्या थंय आसचे द्वेशाचे देवसार, आमच्या थंय आसचे रागाचे देवसार ते धांवडाय सोम्या. तांचे सांकळे आमच्या थंय तुटोवन उडय सोम्या जेजू. आमच्या थंय आसले द्वेशाचे देवसार, रागाचे देवसार, दुस्मानकायचे देवसार, हग्याचे देवसार आमच्या तावन खाण उडय सोम्या. मसराचे देवसार, स्वार्थाचे देवसार आमच्या तावन खाण उडय सोम्या. आनी हे देवसार केदार आमच्या भितर असतात, तो वेळा आमी खंडी जावनी तुका हरसूंक आमी सकनाव, तुजी स्तुती आराधना करूंक आमी सकनाव. आमी मन हे जाता सोम्या. देखून तुज्या लागीं खालतेपणी मागता सोम्या जेजू. कशें त्या भुरग्याचो बापूय तुज्या लागीं धांवन आयलो, त्याच प्रमाणे आज आमी तुज्या लागीं धांवन येता आनी मागता सोम्या. आमच्या भितर आसले त्या वायट सक्तीचे सांकळे तुटोवन उडय. आमकां हर एकल्यांकी खोट्या सक्तीच्या बांदपासत न्हू, आमकां गूण कर सोम्या, आमकां सुटका दी सोम्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सोम्या जेजू, तुझे पवित्र सकत हांगासर देवून येवं दी. तुजी गूण करची सकत हांगासर देवून येवं दी. तुजी पवित्र सकत हांगासर देवून येवं दी. हांगासर आसल्या सक्कड भावा भयणीक तांच्या वायट सक्तीतावन तांकां गूण कर सोम्या जेजू. तांच्या भितर आसल्या सुटकी तांकां बंदडतावन सुटका तांकां दी. तांच्या सांकळीतावन तांकां गूण कर सोम्या जेजू. तांच्या भितर आसल्या आंतरीक बांदपास तुटोवन उडय सोम्या जेजू. तांच्या भितर आसले वायट सक्ती सगळे पयस वचोन दी. हालेलुया सोम्या जेजू, तुज्या नांवान फरमायता हांगासर आसल्या सक्कड भावार्थ ते आसले वायट सक्तीचे सांकळे तुटोवन पडोवन दी. सगळे वायट सक्ती पयस वचोन सोम्या जेजू. हालेलुया सोम्या जेजू, तुजी गूण करची सकत हांगासर देवून येवं दी. सोम्या जेजू, तुज्या पवित्र आत्म्या धाड हर एका भावा भयणीक सुटका दी सोम्या जेजू. गूण कर सोम्या जेजू. शांती दी सोम्या जेजू. समाधान दी सोम्या जेजू. भलायकी दी सोम्या जेजू. हालेलुया सोम्या जेजू, तुझ्या पवित्र नावान फरमायता हांगासर आसल्या सक्कड भावा भयणीतावन कसली खोटी सकत आसा जाल्यार वायट सकत आसा जाल्यार ह्याच घडये ती पयस
विश्वासान सोम्या जेजू तुझे आशीर्वाद घेता असताना हांगासर सकाळ भावा भयणी पवित्र आत्म्याच्या शक्तींवर तांकां भलायकी दी सोम्या जेजू तुझे पवित्र आत्म्या सगत तांचे थंय बरोवन येवं दे त्या पवित्र आत्म्या शक्तीन सगळे वायट सगत पयस येवं दे सोम्या जेजू हालेलुया 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 सोम्या देवा उतार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा आयक मोचे मागणे सोम्या देवा उतार काळी स्तुती म्हाका आयच्या दिसा एक घडी बरो आशीर्वाद घेवंक घेवच्या पयले आमच्या मतींत आमच्या जिवांत आमच्या काळजांत कितें सकड वायट आसा जाल्यार कसली वायट सकत आमकां बंदडेक ताणें वळख केला जाल्यार सोम्या जेजूचे आशीर्वाद पडटा आसतना तो हे सगळे वायट सक्तेचे सांकळे तुटोवन उडयतालो आनी सकड कोटे सकत पयस वेतले देखून एक घडी भर तुमच्या मतीक हाडा आनी सोम्या लागीं ती उसारात ह्या वायट सक्तेतान ह्या वायट पिडेतान म्हाका सुटका जाय म्हणली ती आशा तुमी उसारात आनी त्या तुमच्या भावार्थान उसारलेल्या त्या मागण्या वरवीं सोमी जेजू तुमकां तातूंत सुटका दितालो सोम्याचे आशीर्वाद घेवंक हे देवडा सक्रामेंताक गीत आमी गावया Itaboda Sacramenta Sustannaman Kuruya Pubilatya Rupa Botla Navyo Hiti Atharya Salvonecha Ustutvisya Babataci Bolivia Sese Bapa Tesis Puta Ullasani Sudisa Podvi Maiva Sasasasna Yegastalia Persita Tu Gado Gancia Spirita Samasami Inavarta प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टाचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सरको तुझ्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्ताराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना Amen. बलि भेटून तुका वंदिता बिनकोणी सुखा सीता दया माया तुझी नियळता पातीची बोगस म्हण म्हाका आदर करून बाबे संवाशिता सोम्या मंदिरा तुझ्या हर गावीन सुरुंगार तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बलि भेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी
आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. जय सव्यासो. सांत आंतोनीची भक्तिका आमी सोम्याचें आराधन केलें आमी आनी ताका स्तुती आराधन व्हंकलीक आमी भेटयली आनी आतां सोम्यान आमच्या खातीर अर्पण केल्लें भेटयल्ली वर्ती काणीक ताजी सुकूड आनी रगत ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी सेवंक वेता. जिवीत दिवची ताजी उतरां आमी आयकतल्या. आमच्या काळीजांनी मन उगड सोम्या म्हणून आमी मागया. ताजें उतर आमी आयकुचें. आमच्या काळजामानांत तें जिरोवन दी आनी सांगाताच ताजी कूड आनी रगत आमी सेवलेले वरवीं आमच्या जिणेंत आशिल्ले पिडा शिडा कश्ट दूख पयस सोरोन दी. आनी तशेंच कितें वायट सकत आसा जाल्यार सोम्या जेजूच्या येण्या वरवीं आमकां सगळ्यांक तांतून सुटका मेळो दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आमच्या लागीं कोणेंय विचारूंक ना जाल्यार आनी आमच्या मागण्याची गरज आसा जाल्यार तांच्या पासोती ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागया. सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान विचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेव सदां सावकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सर्वेस पोरा देवा सर्विचाराया बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता आम्ही तुका वाकणटा. सोम्याचे जो क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोम्या देवा देवाचे शेण तो संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत तू बापाच्या उजव्यात बसला. आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रज्ञा सांगती देवा बापाचे महिमे. जेजू Krista, eklos tu pavit, eklos tu Ishwar, eklos tu Parameshwar.
बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवनू भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांच्या सेवेंत विश्वासी रावोनू आणि रक्त साक्षांचे कष्ट मरण सोसून महिमेवंत जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी सोलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणात जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना. एजेकिएल प्रवाजेच्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, राष्ट्रांमध्ये भ्रश्ट जाल्ले ते म्हजे नांव, तुमी तांचे मदें भश्टायिल्ले ते नांव हांव पवित्र करतलो आनी तुमचे उद्देशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्पोर. हांव तुमकां राष्ट्रां मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळ्यापणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले फातराचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो. तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. देवाचें उतर हें. देवाची वडुपकार. नितळ उदक तुमचेर शेणाव, तुमकां हांव शुद्ध करतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणाव, तुमकां हांव शुद्ध करतलो. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळट कर. भोव कणवळ्या देवा म्हजे गुन्या पुसून काड. तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. नितळ उदक तुमचेर शेणाव, तुमकां हांव शुद्ध करतलो. म्हजो गुन्या हांव वळखून घेता. म्हजे पातक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तेद्वा पापिया तुजो वाटो हांव दाखयतलो देवा आनी पातकी तुजेशी परतून येतले सायबा. नितळ उदक तुमचेर शेणाव, तुमकां हांव शुद्ध करतलो. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना आसले
होम बलियो ओपून दिल्यारी तुका नाका देवाक मानवता ते बलिदान जावन आसा एक कालते काळीस वैदुकेस्तानी कालते काळीस सर्वेस्परा तूं तिरस्कार करचो नाय नितळ उदार तुमचेर शेणो तुमकां हांव शुभ करतलो Alleluia, 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 Alleluia. आज तुमची काळजां दारूण करिनाका बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकाया Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे असो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता सोम्या जेजू परत्यान लोकां लागीं ओपारींनी उलयलो सर्गींचे राज अशें म्हणयेत एक रायान आपल्या पुताच्या लग्नाक एक वरा जेवण दिलें जांकां वोवळीक सांगल्ली तांकां आपूण हाडूंक म्हणून आपल्या चाकरांक ताणें धाडलें पूण ते येवंक आयकले नात जेवणाक आपयल्या सरशीं परत्यान दुसऱ्या चाकरांक दाण ताणें सांगयलें म्हजें जेवण तयार जालां म्हजे पाडे आनी पुश्टी जानवरां मारल्यांत सक्कडी आयतें जालां लग्नाच्या उत्सवाक येया पूण गाय गण्णे करिनासतना ते आपापल्या कामाक चलतच रावले एकलो आपल्या शेताक गेलो दुसरो आपल्या आंगडीक गेलो हेरांनी चाकरांक धरलें आनी तांचे विकलाप करून तांकां जिवेशी मारलें ही खबर आयकून राय रागान पेटलो आनी आपली सैना धाडून त्या खुनीकारांचो ताणें संवार केलो आनी तांचें शहर बसमोवन सोडलें उपरांत ताणें आपल्या चाकरांक आपोवन म्हळें वरा जेवण तयार आसा खरें पूण आपयल्ल्या वोवळ्यांक तें फावो जालें ना देखून वचा तुमी राज रस्त्यांनी आनी जितले तुमकां मेळटात तितल्यांकी लग्न उत्सवाक आपोवन हाडा अशें ताचे चाकर वाटां वाटांनी गेले आनी मेळिल्ल्या समेस्तांक बऱ्यांकी खोट्यांकी ताणें जमो केलें आनी लग्नाचो माटोव सैऱ्यांनी भरलो सैऱ्यांक पळोवंक राय माटवाक आयलो आनी थंय लग्नाची न्हेसोण न्हेसनांतल्या एकल्याक ताणें देखलो रायान ताच्या लागीं विचारलें इश्टा लग्नाची न्हेसोण नासतना कसो तूं हांगा भितर सरलोय पूण ताणें जाप काडली ना तवळ रायान चाकरांक सांगलें ताचे हात पांय बांदून ताका भायल्या काळोखांत उडया थंय जातालें रडणें आनी दांत किरलोणी कित्याक आपयल्ले सबार आसात पूण विंचून काडिल्ले थोडेच देवाचे उतार हे एक काळ आसलो काजाराचें फंक्शन सेलिब्रेशन आसा करता आसतना ओवळीक दिनातल्यार वाड्या भितरल्यांक सैऱ्या भितरल्यांक तांकां राग येतालो आमकां सोडला म्हणून आनी ताजें मागीर झगडें जातालें इन्विटेशन
ओवळीक दिनातल्यान आयच्या सुवार्थ्याच्या वाचपांत जेजून जाल्ल्या त्या वपारींत आमी पळयता ओवळीक दिल्या मनीस येना थोडे मात्र न्ही एकले एका निबाद दितात आनी येनात अंगडी घेता आनी त्या मागीर कालें काजार जाला म्हणटा मागीर कालें आनी कालें आसा ताका पुरो वेता शिवाय एकलो येनात आमकां इल्लेशें व्यंग्य दिसता इन्विटेशन दिल्या उपरांत ओवळीक दिल्या उपरांत कित्या खातीर हे मनीस येनात आनी ते पळोवन तांचे एरोगेन्स ह्या अहंकार पळोवन तांकां आपयल्ल्या रायाक होस्ट ताकाय राग येता कित्याक म्हळ्यार पयल्या सुवातेर तो राय आनी ताच्या परजन आपयता आसतना हेजेत येना म्हणून जायना पूण हांचे उद्दटा ताणें कितलें म्हणून सांगल्यार कॅरत करनात गण्यत करनात थोड्या वर्सां आदीं जेवणाक आपयता आसतना मस्तू जाणां येतीत जाल्यार जेवण पावता गी ना गी म्हणलें एक चिंतप आसतालें एक 5 जाणां सडत करया म्हणून आजकाल कली कार्यक्रम दवरता आसतना पयलें हें चिंतचें येतात की ना गे म्हणून प्रचाराक करचो एका नमणेर न्ही वेगवेगळ्या नमणेर बॅनर घालचें ताज्या मागीर मेळ्ळे कडेन वाटेर सांगचें ताज्या उपरांत वॉट्सॅपांत पोस्टर घालचें सदां न्ही ती घालचें पळोवन पळोवन करकर जाता पर्यंत घालचें म्हळ्यार येजे म्हणून हांगासर ह्या रायाची परिस्थिती तशीच जाल्या हे ट्रेंड सुरू जाल्लें आतां ह्या वर्सार पूण हे हांगासर पळयता आमी ओपारींत 2000 वर्सां आदीं त्या रायाक विरार जालें पयल्या सुवातेर राय येना म्हणटा आसतना आपणाक हल्क केल्लें बरें जालें इन्सल्ट केल्लें बरें जालें आनी ह्या लोकांचो अहंकार जावेत कितलो पळय आपयल्या उपरांत येनात म्हणून देखून शिकयता बोध काले म्हणलो आतां वसा आनी कोण सकट मेळटा पळय तांकां आपण हाडा म्हणून राज रस्त्यांनी वसा आनी ताज्या उपरांत बिदिनी वसा वैन देगेरी वसा कोण सकट मेळटा पळय तांकां सगळ्यांक हाडा म्हणून आनी वराचे माटो तो बरा म्हणून हाचो अर्थ कितें जावं येता आमी आयच्या सुवार्थेचो दुसरो भाग समजल्यार ह्या ताजेर इल्लोसो ल्हानसो नियाळ केल्यार आमकां कळटा जेजून सांगल्या ह्या वेपारीचो अर्थ कितें म्हणून सगळ्यांक भरले आनी राय पळोवंक आयलो आपयल्ले मनीस कोण सकडी कशे आसात बसलात की म्हणून आनी एकलो मेळ्ळो कालेंक म्हणून सांगला ताज्या लागीं नेसोड नातले गे ताजे कडेन नेसोड कशी आसची वचोन पुरा गाडचे बरो नाटला वचोन मार्ग देगर आसल्यांक आनी त्या भायर वैन देगर आसल्यांक तेकय वैन देगर आनी राज रस्त्यांनी कितें सूट पॅन्ट घालून गेल्ले ते तांणी कांय विचारुना म्हाका कित्याक तुवें काजाराक आपोवना म्हूण तांणी कांय विचारुना पूण जाल्यार तांकां वत्ता येना हाडला वत्ताड घालना ये जे म्हणून आनी तशें आसतना हे मनीस लग्नाची नेसोड न्हेसोवंकय वेळ आसा तांकां चिंतूंकय वेळ आसा आनी न्हेनी घेवो कालें म्हण सांगल्यार एका कुशीन आपयलां वत्ताड घालना ये जे म्हणून आनी दुसरें तुवें वस्तूर बरें घालना म्हण कांड व्हरून उज्यान ताका उडया काळोखाच्या कुडांत थंय तो रोडोन मरोन दी म्हणून ही खंयच्या नवण्याची नीती म्हणून हे मतीन सवाल येवंक पुरो सादारण कालच्या सुवार्थेंत आमी पळयलें बरें एकलो सकाळीं कामाक येता मागीर एकलो 12 वरांक येता मागीर एकलो 3 वरांक येता आनी एकलो 5 वरांक येता आनी सांबाळ मात्र सकाळीं एकच लेख मेळटा एकच दीस अशें केल्यार व्हडणी मात्र हें हप्तो भर आनी म्हयनो भर करून गेल्यार दुसऱ्या दिसा तेय म्हणूंक आसात आमी गेल्यार 9 वरांचे 12 वरांचे कर्मागी आमी सांजेर 5 वरांक या सगळो सांबाळ मेळटा 750 रुपये आनी वो कितें दीस दीत 1 वर काम केल्ल्यांक 750 रुपये सांबाळ दिवन हाजी कंपनी लॉस जाता तातूंत एक अर्थ आसा आयच्या ह्या सुवार्थेंत ती अर्थ आसा देवाची नीत ती कसली गी म्हणून आमकां जेजू ह्या मारिफात दाखोवन दिता ह्या वेपारी मारिफात आयच्या वेपारींत जेजून आमकां दाखोवन दिवची नीत गली म्हळ्यार प्रभाद्यांक ताणें धाडिल्ले नीतीकर्तांक ताणें धाडिल्ले इस्रायल परजे मध्ये जायते ताणें शिकयल्ले हांकां पूण जेजू येवच्या काळार हांचें चिंतप कशें आसलें म्हळ्यार वडोलो आमी आराधनाच्या वेळार एक नियाळ करतना पळयले आनी जेजून ताच्या शिकवणेन म्हणलें हे मनीस सगळे नियमशास्त्र बरें वता तांकां उरल्यांक परत शिकयतात पूण कुमो करूंक एक बोट लेखून हालयशे नात जेजून मस्तो आसार हें केलें तो ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार
कोडकारांनी तळ केलें आनी त्या मागीर कुर्ड्यांक ताणें दिश्ट दिली के पेंबेरांक आई कशें केलें आनी त्या मागीर देव सारदा उडयलें मेल्लें की ताणें जिवंत केलें पूण कोणाक कोण पळय आपूण आपूंत आनी त्या मागीर फर्स्ट क्लास जुदेव म्हूण चिंतताले पळय तांचे भितरले न्ही मात्र कोण पळय ते नाकारी पातकी म्हूण चिंतलेले ते सादारण हे वय देगेचे मनीस मेरे देगेचे मनीस कोणा प्राण भरले पळय ते कोण गे म्हूण सांगल्यार ह्या सुंकाकारांक आनी ताच्या मागीर कोण वायट जिणी जियेतलीं आसात आनी ताच्या मागीर कोण हे बोकरांक सरयतले मनीस आसात गोवळी मासली पाकतले आसात आनी त्या मागीर तांकां साप बता दिसा ह्या हाका सिनोगोगा येवं जायना हे सगळी वय देगेचे मनीस हे पुरो जणी खायला म्हळ्यार पेरिफरी लिव्हिंग ऑन द पेरिफरी बॉर्डराचेर आसचे मनीस हे लोटून घाला तिसीन वचचे देखून हे सगळी बरे जुदेव न्ही जेजू आयले वेळार बरेंपण जालें कोणाक सगळी येता मनशांक पळया की कानान गान स्त्री शातापाती कोडकार आनी ताच्या मागीर मोरलूक आसले मनीस येत रोमणेचे मनीस पुरो कोण पुरो वय देगेर आसले पळय ते मनीस देखून जेजू ह्या ओपारी मारिफात दाखयता काल म्हळ्यार तुमकां मेळचें आसलें पयलें देवाचें राज कित्याक म्हळ्यार तुमकां बरें नियमशास्त्र गोत्त आसा पूण तुमी तुमचे हट्ट आनी ताच्या मागीर सगळी गोत्त आसा म्हळ्यार गर्व काणून बसल्यात त्या देखून तुमकां फावो जायना कोणाक मेळ्ळें तें कोणाक मेळ्ळें म्हळ्यार असल्यांक कोण सगळी तुमी चिंतल्यात मेरे देगेर आसात वय देगेर आसात उपकार पडनातले म्हणलें तांकां मेळ्ळें ही बरी न्हेसोवन म्हळ्यार कालेंगी म्हणून बरी न्हेसोवन नातल्या कान भायर उडया एकल्याक सांगलें ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ बरी न्हेसोण तिकली म्हणून सांगल्यार आमी काली जुदेव म्हणून चिंतले मनीस तांकां सर्गीचे राज ताणें चिंतले काट्टिट्टा बुत्ती म्हणून तांकां प्राप्त जावंक ना जेजू तावन हाडलें बरेंपण ताणें हाडिल्लें उरल्यांक मेळ्ळें आनी ताका प्रमाणे थोडे फावटी आमी चिंतूं पुरो आमी क्रिस्तांवां आनी त्या देखून आमकां पवित्र स्नान मेळ्ळा आमी कुंभारकांड घेता सुवार्ता आमी वाचता आनी आयकता देखून आमी येदोळू तूं देवाच्या राजांत आसाव म्हणून पूण गरजेच्या काळाक म्हळ्यार आमच्या लागीं खालतेपण आसा गी पाश्चातापाचें काळीज आसा गी हे खालतें आनी बळें काळीज आमच्या लागीं आसा गी हेरांक कुमो करचें जाल्यार काळीज आसा गी पळया तो ग्रेस्त मनीस आनी ताच्या मागीर लाजार वो ग्रेस्त मनीस तो ताणें वायट कांय करूं नासलें बरेंय करूं नासलें ताणें आनी ताच्या मागीर तो भायर बसून आशिल्लो तो भिकारी रुवांनी भरलो मनीस सगळ्यांनी चिंतलें काय म्हणून जाल्यार वो एकलो भिकारी मनीस खंयच्याय उपकार पडनात तो म्हणून पूण तो राजाक वचोन पावलो सर्गींच्या आनी ताच्या मागीर कोण आपूण बरो म्हूण चिंतलो तो काले म्हणून जाल्यार सुवार्थ्यान सांगले प्रमाणे ओपारीन सांगले प्रमाणे हात पांय बांदून काळोखाच्या कुडांत उड्या म्हणले बरें वचोन थंय पावलो तो देखून कालें गरजेचें कली न्हेसोणी कली म्हळ्यार वांटून कान घेवचें आनी ताच्या उपरांत बोक्साणें ही न्हेसोण आमचे कडेन आसा गे म्हणून आमच्या लागीं कितें आसा पळय ते हेरा लागीं वांटून कान घेवचें तले वस्तू आमच्या कडेन आसा गी आनी एकल्यान आमकां वायट केल्ल्या वेळार झगडें जाल्ल्या वेळार ते झगडें आनी राग विसरून एकामेका राज्य जावचे वस्तू आमच्या लागीं आसा गी ह्या वर्सां गेल्यारी तेंत कुंभकर्ण भितर दसुले मेळकट राग आनी जिद्द आमच्या कडेन आसा गी म्हणून तस जाल्यार आसा जाल्यार सर्गीच्या राजा वचून भितर वचून जायना कित्याक म्हळ्यार गाण येता कालाची द्वेशाची मागीर रागाची ती गाण काण घेवन भितर वचून जायना देवाच्या राजा भितर कोलो परमळ जायचे बोक्साण्याचो सेंट जायचे केलें म्हळ्यार बोक्साण्याचे वस्तू जायचे केलें म्हळ्यार वांटून काण घेवचे जिवीत जायचे केलें म्हळ्यार सेवेचे जिणयेन कालें जायचें म्हळ्यार त्याग करूंक जाय असले वस्तू मुस्ताकी आमच्या लागीं आसा जाल्यार आमकां पासपोर्ट विजा मेळटा खंडीत जावने सर्गीच्या राजाक आनी ते नासतना उरलें पुरा बॅग आमच्या कडेन आसा जाल्यार द्वेशाचे रागाचे ते पुरो आमच्या लागीं आसा जाल्यार भितर वचूंक कश्ट देखून इस्रायल परजा इजिप्तांत भायर सोडून हाडना तांकां बसयल्ल्या गांवां पावचे जाल्यार तांकां शीद वचोंक दिवना 40 वर्सां तांणी मरुभुमीत रावचें पडलें काल्याक देवान मोइजे मार्फत दिल्ले ते 10 उपादेश तांणी पाळीचे आसले 40 वर्सां नितळ जाल्या उपरांत ते उपादेश कालें बॉम्बे पुजा सोडल्या उपरांत हेरांचे सोरचे सोडल्या उपरांत फोटीमारचे सोडल्या उपरांत आनी ताच्या उपरांत वायट दिश्ट वायट करणे सोडल्या उपरांत मागीर तांकां वचोंक मेळ्ळें नव्या जनांगाक खंय बसयल्या गांवाक आनी ते प्रमाणे आमकां सगळ्यांक तेंत न्हेसण जाय कलेक म्हूण सांगल्यार वांटून घेवचें
बोगसणाचे आनी ते त्यागाचे असले सकड आमच्या लागी आसा जाल्यार सर्गीच्या राजा वसोंक जाय जाल्यार सूख तूं न्हेसोन आमच्या लागी आसा म्हणून अर्थ अशें असले न्हेसोवंक प्रयत्न आमी करया आमच्या जिणेंत आनी तशें करूंक देवाची कृपा आनी आदारी आमी मागया. मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका दिगूर पेज तुझ्या गोपान तमकां तुंब मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. भाव भयणीनो आमचे हे बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या लेकरा पवित्रच्या देवाक सर्वेस्व मारून घेव. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लोरेस जमनेंत वंपलेल्या गोवाच्या कणाबरी आपल्या जीवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या मनान आमी संवसाराचे सोडवणे पासोत आमच्या जिवितांत तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सभे आसो. तुझे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा देव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. लोरेस तुझ्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमचे असक्तकायेंत क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णयेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी पृथ्वीमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर्तो. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सगी तुकाचे ओ सगी तुकाचे ओ सगी सर्वेस्पराचे नावी येता काकाचे ओ सगी तुकाचे
सगी तुकाच बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थाचो गुट परगटुया सोम्याची सु तुझे मरण आम्ही समारता तुझे पूर्ण जीवन कोणाने परगटता तुझ्या येण्या आम्ही पत्रिका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा जेराल्ड आयजाक आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पस जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता ओंकार मरिये देवाची माय संगती तिचो पती भगयोन जुजे भगयोन दोमदूत सान लॉरेस आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचो स्वामी जेजू भोव उदार तो मनीस जावन ह्या संवसारांत येता आसतना ताणें आमच्या लागीं ताचें देवपण वांटून घेतलें आनी देवाक आमचो बाप म्हूण उलो करूं शिकयलें सोम्याची उतरां देवाचींच उतरां आमी सगळ्या सांगाता मेळून त्या उतरांनी सर्गीयाच्या बापा उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यांत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय
सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. मोगा सुगुर्त जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप देवाचे शेळिये संसाराचे पाप पाप तेरे आकाशा तेरे आकाशा तेरे. पळया सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे आनी आमच्या हर एकल्याचे पाप तो काडता. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका आवडना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Sumya tu sasing jivitas samrasta Dev sargiso okelo ama patyaso Dev rupa kikol manshaso kal sarmocha tu sagar durbeso tu somya ada sarvanso dunyati sudu amso barvoso Sadansa tu santo samso Pal sanmocha Isumia Rakta tuja
santo soumia organita काळजांतू आयला रूपानुर्याच्या मास तुझे गेले रगत तुझे सेवले सर्गीचे जीवी सोडिले दुर्बळे हे बेडा जाला आरावळे बहुता उपकार सालय देखून पोदा Santa Somia Organita Kaizantu Aila रूपानुर्याच्या मास तुझे गेले Ragat Tujhe Sevle Sargije जीवी सोडिले Santa Somia Organita Kaizantu Aila रूपानुर्याच्या मास तुझे गेले Ragat Tujhe Sevle सर्गीचे जीवी सोडिले प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुटीत कर. गरिबांचे आनी अनित भक्तलांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्कां पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मिसाच्या ह्या नोवेनाचे आराधनाचे सगळे मुखेलपण घेतलां. प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयलां. भोवमानादीक बाप ऑनेल डिसोजा मुडबिद्रे वारडेसो विगारवार मुडबिद्रे फिर्गजेसो फिर्गज याजक हांकां तुमचे सोमेस्त नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी भगवंत लॉरेसाची वर्ती मजत तांचेर मागता. तेर्साची लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बाजिलिकाच्या लितुर्जीक समितीक देव बरें करूं म्हणटा. प्रधान याजका लागीं मानाचे वाती वांडच्या पासत सर्गीच्या बापा ह्या पवित्र तळार सांत लॉरेसाची मजत मागून सांत लॉरेसाच्या मनाक हांगा इल्ले मुर्दोम केल्ली पिरजन आनी विविध रितीची कुमोक दिल्ल्या हर एकल्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल. ह्या पवित्र तळार ह्या फुलाची पाकळी हर एका बऱ्या कामा खातीर गळसीत हांव शिवाय दुसऱ्या खंयच्याकय न्हय आसता. तुवें ताणें दिल्लें तें दान तुज्या ह्या बऱ्या कामा खातीर गळसीतना बरेंपण जावं दी आनी तांकां आदार भलायकी सबसकाय दिसपडटो ग्रास मेळोवन दी म्हण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. पिरचेंत बेंजामीन रेगो ताकोडे. बेंजामीन रेगो ताकोडे. मुर्दोमो मेल्विन एंड सविता शांती रॉड्रिगस ओमान. मेल्विन एंड सविता शांती रॉड्रिगस ओमान. सुनील लोबो एंड लविना मिनेजेस माडंत्यार. सुनील लोबो एंड लविना मिनेजेस माडंत्यार. स्टेलान पायस उर्वा. स्टेलान पायस उर्वा. सियारा ऑड्री डिसोजा मँगलोर. सियारा ऑड्री डिसोजा मँगलोर. जेवणाच्या प्रायोजकत्वाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां फ्रांसीस डयास अँड फॅमिली पांबूर. फ्रांसीस डयास अँड फॅमिली पांबूर. फेड्रिक सल्डाना अँड फॅमिली नकरे. फेड्रिक सल्डाना अँड फॅमिली नकरे. सुआरेस अँड फॅमिली मुल्की. सुआरेस अँड फॅमिली मुल्की दुबय. माउरिस डिसोजा मूडबेळ्ळे. माउरिस डिसोजा मूडबेळ्ळे. विक्टर बर्बोजा मणिपाल. विक्टर बर्बोजा मणिपाल. वेरोनिका रेबेरो पैंदूर. वेरोनिका रेबेरो पैंदूर.
वर्ण छपायजत्वाक आयच्या दिसाचे सिरिल पिंटो चर्च बी. सिरिल पिंटो चर्च बी. Salores tu amso, patron mogaso, manso da servanso, santa japanso. Salores tu amso, patron mogaso, manso da servanso, santa japanso. Kalsa amchi netoi, demogan petoi, patka sangi tutoi. सर्गी वाढलाकर ख्रिस्ता शुभ संदेश परगडो शिखर देव भक्ती मागय सर्गी वनवावर सालोरेस तू आमचो वागण मोगाचो मसो दा सर्वांचो सांगाच्या पासो. सांत लोरेसाक मागणे ये जैते वन मार्तिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायरेस बावरत्या खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्ल्या आयकमचें कालतें मागणे वर्त्या पत्रेन आमी तुजे सरसी आयल्या जीव बाबार तीर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोण दी. आमच्या अभ्यासाक सरी जावन निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर. आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्टान वरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनबावरत्यांक आनी बावरत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळावशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज संवसारार विस्तारूं दी. आमच्या कुडियात्मेच्या सर गरजांनी आमकां पाव प्रत्येक जावन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया. सांत लोरेसाच्या मजतीन एकल्याचे सामकळ गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. दुबयन बरें काम मेळ्ळ्या पासून अर्गां दितात. पांय दूख गूण जाल्ल्या खातीर, वॉमिटींग आनी पोटान दूख गूण जाल्ल्या खातीर, पुताक इंजिनियरींग सीट फावो जाल्ल्या खातीर, सर पिडा आनी आनवरांत हांव राखून मेळ्ळ्या खातीर, दोळ्यांची दिश्ट मेळिल्ल्या खातीर, कॅन्सराची पिडा गूण जाल्ल्या खातीर, 7 वर्सां उपरांत भुरग्याचे देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. अर्गां तुका सौमिया, अर्गां तुका धन्या, अर्गां तुका, अर्गां तुका आता ते सावा गूण जावचे पासत मागतात. 10 जाणांची हात दूख बरी जावं, 4 जाणांची थायरॉयड गूण जावं, 11 जाणांचो ताळो दूख जावं, 2 गांठीची दूख गूण जावं, 8 जाणांची तकली पडापड गूण जावं, 5 जाणांची शेळ कांफा तकली ताप दोळग्यांची मुलावेदी गूण जावं, 13 जाणांचे बावळो दूख गूण जावं, 25 जाणांची पाड दूख गूण जावं, 12 जाणांची पेंगटाची दूख गूण जावं, 10 जाणांचे पाय दूख, 13 जाणांचे दान दूख, 2 पोट दूख गूण जावचे पासत मागतात. एकल्याच्या दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक, माथ्याची कातीची पिडा गूण जावं, 14 जाणांची गॅस्ट्रिकाची पिडा गूण जावं, 7 जाणांची मोतीची पिडा गूण जावं, 2 उस्मोड आनी 2 जाणांची पिडा गोमट्याची गूण जावंक मागतात. 6 जाणांचे डिस्क प्रॉब्लेम, एकल्याची गर्भांत आशिल्ली स्टोन, 12 जाणांची BP शुगर कोलेस्ट्रॉल गूण जावच्या खातीर मागतात. 2 गर्भाकुशांत आशिल्ले गेड्डे, 13 जाणांची तकली गोळ, वर्टिगो, 5 जाणांचे पाय दूख गूण जावं, 5 जाणांची जीव कामचेर रावंक, एकल्याच्या बोटाक जाल्लो गाय गूण जावं, विविध रितीची एलर्जी गूण जावच्या खातीर मागतात. ब्रेन ट्युमर गूण जावं, भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मेळोवंक, हातीन धरिल्लें काम पंथाक पावोवंक, 5 म्हयन्यांत पाग मेळोवंक ना मेळोवंक, बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक, घरांत आशिल्ले वाळय वसोवंक,
जागो आनी फ्लॅट विकून वचोंक भुरग्यांची शिकाप बऱ्यान जावंक 1.5 वर्साच्या भुरग्यांक चलोवंक आनी उलोवंक मागतात. बिझनेस बरें जावंक राती बरी न्हीद पडोवंक नव्या घरचें काम सुरू जावंक इंटरनेट गेम्स खेळचे रावोंक सुपारी गुडकातावन सोडचे पासत मागतात. आवय बापायक काल जावन शिवंक डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक घरान समाधान मेळोवंक बरें काम मेळोवंक बरी भलायकी मेळोवंक दिसपडतो ग्रास लाबोवंक सरिल्ले पयशे भांगर पाटी मेळोवंक भुरग्यांचे देणे लाबोवंक एग्जामान बरे मार्क्स मेळोवंक परगांवांक वचोवंक विजा मेळोवंक कामान बद्रीक मेळोवंक भद्राती मेळोवंक सांत लॉरेन्साच्या मजतीन आमाल पेवणें साणूंक कुटुंबांत असले समस्या निवारूंक पॉयंट बऱ्या तरान जावंक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे पासत मागतात. आमा समेस्ताच्या इराद्या पासत आमी मागया आमच्या कुटुंबाच्या पासत मागया पेल्या पासत आमी मागया. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಭಿನ್ನವಾದ ಮೂಲಕ ಈ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೋರಿಕೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ನಮಗಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕೋರಲು ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಈ ಕಾರ್ಣಿಕ ಅದ್ಭುತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಿ. ತಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಆರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. आमच्या या पवित्र तळाच्या येवजणे पासत आमी मागया सगळे आडकळी पयस करून फावो तरेतीन सगळें चिंतिल्लें काम देवाच्या दयेन जावचे पासत आमी मागया. हांगासर आयिल्ल्या रेती रितींच्या मागण्या चलोवन व्हरच्या आनी विविध रितीन कुमोग करच्या याजकांचेर धार्मिकांचेर विविध रितीन आमकां आदार दिवच्या सरदानीचेर मुर्दोमगारांचेर फिरजेन दिवच्या आनी जेवणाचे प्रायोजक वंतिके दिवच्या हर एकल्यांचेर विविध रितीन सेवा दिवच्या हर एकल्यांचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हणून आमी मागया. सर्गीच्या मोगल बापा आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या मोगल बापा आमचे मागणे आयकून घे. सर्गीच्या मोगल बापा आमचे मागणे ऐकून घे. सर्गीच्या मोगल बापा आमचे मागणे ऐकून घे. शेकी बावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्ती जिणे जिवन बागी मरण मरून सरकार तुझे सांगता सस्ता देवा ओगळसूंचे बाग आमकां समेस्तांक फोव कर. आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस फोटोग्राफ आमकां दी आनी आमी आमची सुखुल्या मोक्षितां तशें आमची दुबतकां बगूस आनी आमकां गाणेन पडून दिनाका पूण आयडन दितू आमकां निभर. मागलो उपकार मेळोवंक नमान मरये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ जे क्रिस्टीन जेजू भगवती मरिये देवाची माई आम्हा उब्या गात्री कर आतां आनी आमच्या मनाचे घडी आमेन. महिमा बाप्पा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशाई तशात आनी सदां सर्वता आमेन. भाग्यवंत लोरेस मारतिरा आमा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पावूं जावचे खातीर प्रार्थुया. जेसर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केन्ना आमी पलवशें कर म्हूण लालेवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. एक ना अनेक रितीच्या पिडेन बंदडेन पानपासान कश्टान दुखान समस्येंत आमी आसा. सांत लोरेस आमचे पासत ह्या घडये मागोवन दी. जेजूची वर्ती कृपा आनी काकुळतीन आमची पिडा शिडा गुण जावं दी. ह्या पवित्र तळार आत्रेक घेवन आमी मागोवंक आयल्या ह्या वेळार सांत लोरेस आमचे पासत मागोवन दी. आमचे तें पेल्या तें हेरां तें कोणा पासत आमी मागता तांकां जेजूच्या अमोलीक रक्तान आनी सक्तेन पिडा शिडा गुण जावं दी. सांत लोरेस मागोवन दी म्हणून आतां पिडे खातीर गुण जावचे खातीर आतां आमी मागया.
सोम्याच्या नावी आमचो आधार ताणें रस्ता सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी बोव तुजे सशें पावती सोमी तुमचे सोव्या आसूं तुमच्या इसराय संग प्रार्थुया सर पदवेदारा आनी सासान देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस तूं कुडीनी वतून कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतलें तांकां सोडय मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर तुज्या अगणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी अशें शांती जोडिल्ली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासाची खरी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं आमेन तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं आमेन तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं आमेन आनी सर पदवेदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर सदांच देवो आनी रावो आमेन पवित्रज्ञा आमचे देवोन ये पवित्रज्ञा आमचे देवोन ये पवित्रज्ञा आमचे देवोन ये पवित्रज्ञा आमचे देवोन ये 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 पवित्रज्ञा आमचे देवोन ये बापाच्या आज्ञा आमचेर देवोन ये बापाच्या आज्ञा आमचे देवोन ये बापाच्या आज्ञा आमचे देवोन ये बापाच्या आज्ञा आमचे देवोन ये 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 पवित्रज्ञा आमचे देवोन ये पवित्रज्ञा आमचे देवोन ये जिसूच्या आज्ञा आमचेर देवोन ये जिसूच्या जिसूच्या आज्ञा आमचे देवोन ये जिसूच्या आज्ञा आमचे देवोन ये आमचे
सत्याच्या आत्म्या आमचे देव ये सत्याच्या आत्म्या आमचे देव ये सत्याच्या आत्म्या आमचे देव ये 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 पवित्र आमचे देव ये पवित्र आमचे देव ये पवित्र आमचे देव ये मुखार पात्रून आमच्या सालोरेसा पावल्या भक्ती तुझ्या पायांतळा उपकार तुझे नियाळून पाटो अर्गा पाव म्हूण म्हाका जिणे पयरार आमच्या दुबळ्या धाकट्यांचो तुवें मोग केलो क्रिस्ता बरो साक्षी जावन जीवन दिलो अमरताची खरेदीक जालोय तरणाटपणी मातीर कोरोंक सोडलोय मोगाळ पात्रून आमच्या सालोरेसा पावल्या भक्तीन तुझ्या पायांतळा उपकार तुझे नियाळून पाटलो नरगा पाव म्हूण मागता जिणे पयरार आमच्या मोगाळ पुत्राचो अंगार मोळी आशीर्वाद जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद भाग्यवंत लोरेसा आम्हा बसोन विदक भाग्यवंत कुर्साचे कृपे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पिताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन